आमगेले आरोग्यांतू उतार चढाव येतना आमी एक वैद्याला वचून वखद करून घेवचे आमगेले एक सामान्य जावन वचूचे सहज जावन वचचे विषय जाल्यार मरणानंतर एक वैद्यालय महत्व कसले एक वैद्यालय पात्र कसले म्हणून आमी आयच्या उपाख्यानांत पळोवया. नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत ನೇರಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ आरोग्य भाग्य हाका तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 29चे उपाख्यान म्हळ्यार 29th एपिसोडाक येवन पावल्यांचे. आजी आमी चयन केलेले विषय मरणोत्तर मेडिकल जस्टिस. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेले मध्य आसाची कोड्यलाचे प्रसिद्ध वैद्य आनी न्याय वैद्यशास्त्र आणि विषविज्ञान शास्त्रांतू एक्सपर्ट जावन आसूची आमगेले मधी आसाची डॉक्टर वृंदा भट कामत हानी. मॅडम तुमकां आयच्या उपाख्यानांत स्वागत. नमस्कार. श्रीमती वृंदा भट कामत हानी बिजापूरचे अल अमीन कॉलेजांतू तांगेले MBBS, मणिपालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMCंतू MD in forensic medicine and toxicology कोर्नु अत प्रस्तुत तनी श्रीनिवास इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स एंड रिसर्च सेंटर अंतु प्रोफेसर एंड HOD फोरेन्सिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकॉलॉजी विषय अंतु प्रोफेसर आणि HOD जावन तांगेल सेव दिता आसाची. तशीची अविभाजित दक्षिण कन्नडाचे किशोरांगेले वयर जेवचे लैंगिक शोषण हाजी विशयारी विशेष अध्ययनाचे कमिटीचे भागीदार जावन आसाची. मॅडम आता एक फॉरेन्सिक मेडिसिन या न्याय वैद्यशास्त्र म्हणून म्हणतना आमकां सामान्य जनाक ते आयकूनय विषय गोत आसना, कसं म्हणे गोत आसना. केलो गोत आशिल्ले मनशां सांगच्या पुरोची मड चिरतल डॉक्टर म्हणून या फॉरेन्सिक मेडिसिन म्हळ्यार कसं म्हणून आमगेले वीक्षक आसा सांगता. सर्वप्रथम जावन आमगेले विश्व कोंकणी बांधवांक म्हगेले नमस्कार. तशींची काली चेले चेडवाल दिसू तशें वर्ल्ड चायल्ड डे. सो ऑल गर्ल्स सक्कट चेली चेडवां बी सेफ, स्टे हेल्दी. आनीक फायचे 74th 74 गणतंत्र दिवस ताजी शुभेच्छा सगळ्यांकय तुमकांय. थँक्यू सो मच, धन्यवाद. फॉरेन्सिक मेडिसिन ते एक वर्ड कसं म्हळ्यार आतां हांव पोस्ट ग्रॅज्युएट करतना MD जातरी म्हाका सुमार जाणां निमगेले तूं खंयच्यान तूं स्पेशलायझेशन फॉरेन्सिक मेडिसिन म्हूण सांगली सताना तशें म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण निमगेता ते पोस्टमॉर्टम आनी पळय करता पळय एक पंत म्हाका वता ती ते सब्जेक्ट तूं गेले बट ते म्हगेले MBBS डेज देखून म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लो. सो फॉरेन्सिक मेडिसिन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार फुडली कालांतू एक काट्यार बैसून न्याय जाता आशिल्लो पंचायतांत ताका फोरम म्हणटा आशिल्ल्याची. सो थंय देखून ते वर्ड फॉरेन्सिक म्हूण आयले, न्याय जावचे स्थळ म्हणून, मार्केट प्लेस. मागीर तांतू आमगेले वैद्याल कसं पात्र न्याय दिवच्यांत ताका फॉरेन्सिक मेडिसिन म्हणटा. ताका आनीक एक टर्म आसा मेडिकल ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणून, म्हळ्यार तेंची वॉट एवर रिलेटेड टू लॉ अँड मेडिसिन. आतां आमगेल्यान मेन कसं म्हळ्यार दोन्ही मेन अंग आसा आमगेले. आमगेले फॉरेन्सिक मेडिसिन म्हळ्यार डॉक्टर जावन करचें तसले न्याय वैद्यशास्त्र. वेरॅज आमगेले बॉडीन तूं दिलेले आमी एविडन्स पळोवंक घेतल्यांक विधी विज्ञान एक्सपर्ट्स म्हणटात, म्हळ्यार फॉरेन्सिक सायन्स एक्सपर्ट्स म्हणटात. सो आमी फॉरेन्सिक मेडिसिन बट मिगेल कॉलेजान तूं आमी फॉरेन्सिक सायन्स शिकयतात ती पुरा लेवलार शिकयतात ती. सो आय एम अटॅच्ड विथ बोथ द डिपार्टमेंट्स. तुम्ही फॉरेन्सिक सायन्स एक्सपर्टय वय फॉरेन्सिक मेडिसिन एक्सपर्टय वय म्हणून. आता हांव लेखता कसं म्हळ्यार या फॉरेन्सिक मेडिसिन आणि फॉरेन्सिक सायन्स म्हळ्यार दोन्ही भाग म्हणून. वय दोन भाग न्हय, भाग म्हणची न्हय, ते मेन डिविजन. आतां फॉरेन्सिक सायन्सांतूय ब्लड आनी आयल्यार बायोलॉजिकल सेक्शन आसा, गन्स आनी आयल्या फायर आर्म्साचे म्हळ्यार बॅलिस्टीक आसा, मागीर तुमगेले बॉडी फ्लुइड विंगड बॉडी फ्लुइड्स
सिरोलॉजिकल सेक्शन्स आसा ती फिंगरप्रिंट्स ताजे एक्सपर्ट्स Dermatoglyphics, हा. आसा डर्मेटोग्लायफिक्स फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स म्हणटात ताका डॅक्टायलोग्राफी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स कंप्युटर क्रायम आयल्या सायबर क्रायम डिविजन आसा तशी तान मस्त डिविजन्स आसा ती फॉरेन्सिक सायकॉलॉजी म्हण आसा वेर दे स्टडी दी मायंड ऑफ दी परपिट्रेटर वय, वय, हा. एक क्रायम केल्लेल्या मनशाल मनांत कसन जावन आसता कसकसन आलोचन येता म्हळ्यार त्या स्टडी करची फॉरेन्सिक्साची मस्त नमुन्याची भाग आसा तशी फॉरेन्सिक मेडिसिनांतूय तशीची ते मेडिसिन आसो जनरल मेडिसिन आसो जनरल सर्जरी आसो खंयच्याय एक हातू त्या डॉक्टरान प्रॅक्टीस करतना एक आमगेले एक कोड ऑफ एथिक्स म्हण आसा एक न्यायबद्ध जावन एक डॉक्टरान करचें तसलें आसा ते फॉलो कर न्ही म्हणजे जाल्यार कसकसो प्रॉब्लेम येता एक ताण प्रॅक्टीस करतना ताण कसकसन पुरो आलोचन कोण कोरका ताचे सो एवरी डिसिप्लीन एवरी सब्जेक्ट इन मेडिसिन हॅज फॉरेन्सिक मेडिसिन सो आमगेले तुमी कितले सांगा ती तितल्यान आमी आसा इवन फॉरेन्सिक नर्सिंग आसा फॉरेन्सिक तुमगेले फिजिओथेरपिस्ट एवरी हेल्थ केअर अंतू फॉरगेट अबाउट हेल्थ केअर वी हॅव फॉरेन्सिक इंजिनियरिंग सो एवरी एस्पेक्ट वेर देर कॅन क्रायम बी ऑकर्ड आमगेले फॉरेन्सिक आसा तशीच तुमगे नांव वटू फॉरेन्सिक मेडिसिन आनी टॉक्सिकॉलॉजी म्हणून वय. हे टॉक्सिकॉलॉजी म्हळ्यार कसं टॉक्सिकॉलॉजी म्हळ्यार विषविज्ञान आता आमी एक पेशंट येता पॉयझनिंग जावन येता ते कसं विष घेवन विष येतालो. घेवन येतलो एकही ऍक्सिडेंटली कसं की खाल्ले ते त्या मूळ लेकून खेळले ते विष जाल्ले ते कशी जाल्ले अशें पुरो ताका कशी ट्रिटमेंट करका ते तागेले सिम्पटम्स पळोवन ते कसं पॉयझन अशें ताका सांगू कळना केलो पर्यंत सो ते कसं पॉयझन अशें पुरो ताची स्टडी करच्याक टॉक्सिकॉलॉजी म्हणटात भारी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तुम्ही घेतील असं म्हणून हांव लेखता आता तुमी इतलें सांगतना म्हाका कसं ओळख आसत म्हळ्यार आमी टीव्हीन आमी सांजपणे सुकून पळोवन आयलेले एक सिरियल म्हळ्यार CID ताण तेकलो ACP प्रद्युमन म्हणून Yes. ताण पुराशी वचून साक्षी आधार पुरा ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ತಾಗೆಲ್ ಎಕ್ಲೋ ಅಭಿಜಿತ್ म्हणून तागेले एकलो साथी असता तागेले ಒಟ್ಟು डॉक्टर सालुंके म्हणून सोलंके डॉक्टर सोलंके येस तागेला येवन ताणे पुरा हे कसले म्हणून ते क्रॅक कोरनु मागीर ताका ताणे चुकून तेजे सोल्युशन कोळनु ताणे दयाक दरवाजा तोडो सांगचे तांतू डॉक्टर सोलंके इज माय रोल तांतू कसं दाखयला म्हळ्यार दॅट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ forensic medicine and science where most of us do it but some are exclusively forensic medicine म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अंतानी पुरा पोस्टमॉर्टम करच्याक एक मेडिको लीगल केसेस म्हळ्यार एक ऍक्सिडेंट जावन आयले तांकां एक घाय खंय खंय जाल्ला म्हणून रिपोर्ट बरोवका ऊन सर्टिफिकेट एक विंगड कसं एक एग्जामिनेशन करून रिपोर्ट दिवचे आसा ते कोर्टा वता ताका पुरा मेडिको लीगल केसेस म्हणटा ती सो त्या डील करचे खातीर फॉरेन्सिक मेडिसिन एक्सपर्ट जावका सो दे डू ओनली दॅट तांणी हे ब्लड हे करचे एनालिस करचे काही तूं क्रायमान तूं इन्वॉल्व जायना तांणी बट आमगेले मेडिकल कॉलेज आशिल्ले निमित्त आमकां स्टुडंट्स शिकोवका निमित्त आनी पर्सनल इंट्रस्ट सो तशें आमी बोथ द एरियाज वी कवर अप सायमल्टेनियसली तशें जाल्यार डॉक्टर सालुंके रोल तुमगेले सालुंके रोल मी केले तशें जाल्यार तुमगेले आनी हे पोलीस संबंध कशें आसता वेल क्रायम जाल जाताना इंडियान तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पोलिसांच्या वच्चे सो पोलिसांच्यान दे वॉट तांकां कसन शिकयला म्हळ्यार कसन क्रायम म्हळ्यार कसन ते अमके अशें जाल्यार दॅट इज क्रायम ताका कशी प्रोसिडींग्स कोर येता म्हळ्यार इंडियन पिनल कोड IPC ते पनिशमेंट्स डिसायड करता आमगेले CRPC विच इज टेलिंग वॉट प्रोसिजर हॅज टू बी फॉलोड सो तांकां कसं म्हळ्यार वेर एवर अ ह्युमन बॉडी इज इन्वॉल्वड डेड नॉट नेसेसरली डेड एक सेक्शुअल असॉल्ट जाला ते ह्युमन बॉडी इज इन्वॉल्वड अ गर्ल चाइल्ड इज इन्वॉल्वड सो तसल केसेसांतू फर्स्ट अप्रोच विल बी टुवर्ड्स द डॉक्टर so you have to get to the doctor खंयचेय डॉक्टर नाही फोरेन्सिक डॉक्टर it has to come to forensic because तांकां आमी रिपोर्ट करू आसा ते कशी कोरता तात गायनेकोलॉजिस्टांनी एग्जामीन कोर येता पण तांकां रिपोर्ट आनी बरोच चड उण जाल्ली म्हणजे कोर्टान तो प्रॉब्लेम जाता सो तशें आशिल्ले निमित्त ते एक टीम करतात तेन्ना आतां एक सेक्शुअल असॉल्ट जाल्यार तांकां एक फॉरेन्सिक एक्सपर्ट एक पिडियाट्रिशियन एक गायनेकोलॉजिस्ट बट फॉरेन्सिक इज अ मस्ट म्हळ्यार ते लीगल इट इज कसं तांतू म्हणून आमी तांकां हेल्प करता तशी तशें जावन दॅट इज अवर रोल सो पोलीस वील गेट दॅट टू अस आफ्टर दॅट वॉट एवर वी टेल देम आमी सांगतात तांकां पळ माराया हें अशें जाल्ला सो ते सीन आवस थंय हें मेळच्या पुरो एक ते कसं ब्लड जो आसवे पळय असल्यार ते अशी कलेक्ट करी वणटीर आसवे पळय ते थोडेची अशी स्क्रेप करून करता आमी इंस्ट्रक्शन्स दिवन तांणी ते कलेक्ट करता ती फॉरिनांत कशी म्हळ्यार मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम म्हण आसा थंय द फर्स्ट पर्सन टू कम टू द सीन ऑफ क्रायम इज अ डॉक्टर
अँड पोलीस इज एन असोसिएट ऑफ द डॉक्टर. सो दॅट इज अ बेटर वे कसाला म्हळ्यार एक ह्युमन बॉडी आशिल्ले कडेन क्रायम जाल्ले कडेन डॉक्टरान फर्स्ट गेल्यार एवरीथिंग कॅन बी नायसली कलेक्टेड. आतां पोलिसांच्या केलोपंत कळना ते इम्पॉर्टंट की नाही म्हणून आशिल्ल पुरा भरल्यार हसता ती सोडल्यार गेल्यार एविडन्स लूज जाता. सो तशें आशिल्ले निमित्त मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इज सुपिरियर वन. लेट अस सी वेदर इट विल कम टू इंडिया ऑल्सो. बट एज ऑफ नाव पोलीस आर द फर्स्ट पीपल टू रीच ती. तशें आमगेलें असोसिएशन आसता. तशीच आमी पेपरार आनी पळय येवची पळोवच कसं म्हळ्यार एक पुर्लल मड आहे ताक वपास तांणी खंडून भायर काडून डॉक्टरान परीक्षा केल्ले म्हणून असं आमी टीव्हीन थंय पळयलेलें आसा सिनेमान तांणी परत दाखयलें आसा. हय हे अशी कसं कोरक पळय ते कसं जाता म्हळ्यार सक्कड क्रायम तूं डेड बॉडी ओपनली मेळना. केलो कडेन रात्री केन्ना मर्डर जो जाता कसं न्ही जाता दे वॉन्ट टू हायड दॅट डेड बॉडी. सो कसं करता ती म्हळ्यार खंय ज्यो मागशी पुरता ती एके विंगड कडेन खंय ज्यो रानां ओरन पुरता ती. सो कसं जाता घरा लागींचे सांगता ती सुमार दीस तुका पळय न्ही खंय असं म्हूण दिसता ना म्हूण एक कंप्लेंट येता. एक हानी पटीची मिसींग कंप्लेंट दिवनासच्या पुरो. सो एन्क्वायरी करतना नेबर जाल्या आनी पुरो अमकी दिसू रात्री गलाट शब्द एक पडतशिल्लो म्हूण असेल कसं न्ही म्हणली जाता पोलीस कसं करतात आमगेले म्हणतात ते शेशी जाल्ला म्हणून सांगून ऑर एक रान्नान तूं राखूड काडू वत्तेकलो मनीस तेन्ना ते कशें की सुण्यान की काड प्राणीन की कशें की ताळून भायर घालून आसता. सो तो ते हें पळयता बोन पळयता की लुब पळयता पोलिसांच्या वचून सांगता. तेन्ना पोलिसांची येता ते तांणी आपडू वचनांची इता म्हळ्यार तांकां गोतना कसं न्ही ते मनशाले वैकी न्ही म्हणून गोत आसना. सो तशें तांणी आमगेले येता ती ताका एक्झ्युमेशन म्हणटा ती. एक्झ्युमेशन म्हळ्यार एक ऑलरेडी डेड बॉडी जावन पुरलेले डेड बॉडी मर्डर जावन पुरलेल बॉडीक भायर काडचे ताका एक केलो क्रम आसा ते मॅजिस्ट्रेट वय तेंचे फोटो. हे एक इंटरेस्टिंग केस मर्डर कोर न्हू घरा वासरीचेची मुळांत घाल न्हू ताजे नेक्स्ट फ्लोरिंग केला तांणी मनशान ते मायक मार न्हू जीवशी मार न्हू थंय मुळां पूर न्हू सांगतना सकाळांक रिनोवेशन करतासाची तिका हें जाता प्रॉब्लम जाता म्हूण गांवां पेटयला म्हणून म्हणला तशी. सो मागीर सुमार दीस जाले ये न्ही कोणाक तिगेली लागींची घरकड तिगेली की फ्रेंड आशिल्ली तिन फोन केल्लो ना म्हाका फोन उबारतना म्हूण सांगून पुराय मागीर आनी ती अमकेल कडेन दुवेल कडेन निमगिल्या दुवेन निमगुच्या सूर केल्या आम्म खंय आसा म्हणून मेळ्ळी म्हणटा मागीर कंप्लेंट जाले मिसींग म्हूण कंप्लेंट जाले. सो तशें मागीर पुत्तान तोंड सोडलें की अमके कडेन आमी पुरला म्हणून. सो ते ओपन करतना आमकां थंय डेड बॉडी मेळ्ळा. ते अवंगाले तिगेले ते कापड आनी पळोवन दुवेन रेकग्नायज केलें ही अम्माची म्हणून. सो दीस इज कॉल्ड एज एक्झ्युमेशन वेर द बॉडी इज ऑलरेडी बरीड बट इट हॅज बीन काडचे बट ताका एक मॅजिस्ट्रेटाले परमिशन जावका आमी सीधा वचून अशी काडू जायना. ते आमगेले तहसीलदार ज्यो एक ते कलेक्टर्स आसात पळय तांणी पेटोवन दितात ती ते आमी कोर्टांत अप्लाय करता पोलीस अप्लाय करता. आतां पक्कने तांगेले फॅमिली मेंबर्स म्हळ्यार तांगेले कुटुंबाच्यान अशी करची नाका इथे म्हळ्यार आमगेले ऑलरेडी ताका पूर्ण जाल्ला आमी सोणाची म्हणल्यार ना ते एक पंथा कसं एक क्रायम इन्वॉल्व जाल्ली म्हूण जाल्यार फॅमिली हॅज नो रोल. consent of family is not required at all. In fact, it should not be taken into consideration. कसला म्हणारी फाय कसने चड उण जाल्ली म्हूण जाल्यार ते फॅमिलीक प्रॉब्लेम जाता तांकां आत्तां एक उद्वेगू आमगेला अम्मा गेल्ल्या फॉर दॅट मॅटर एक्झिबिशन सोडात तुमी घरकड दुखून आमी आस्पत्रे हाडतना डेथ जाता आस्पत्रेन तूं तांणी म्हणटा ती ना पोस्टमॉर्टम आमकां म्हळ्यार इन्स्ट्रक्शन्स कसन म्हळ्यार लिगली इन्स्ट्रक्शन कसं तुगेले येतन बॉडी मोर नसल्यार कसं जालें म्हणून म्हाका गोतना वाटेर येतन की खंय मेल्लेली एक कसने दिल लावे तिका म्हाका दोळ्यान पळयता कळना तें सो ताजे खातीर ऑटॉप्सी इज अ मस्ट मेडिको लिगल ऑटॉप्सी इज अ मस्ट पोस्टमॉर्टम इज इम्पॉर्टंट मरणोत्तर कोर्काची मरणोत्तर परीक्षे कोर्काची म्हूण सांगला बट कसं जाता म्हळ्यार केलो जनाक पेशंट पार्टीच्यांक उद्वेग आसता अयो मिगेल अम्मा गेल्ली आतां तिका न्ही चिरचिव्या मरतरी येदोळ जग तिगेले आंगा एक पण ते घाय घालनी तेन्ना तिका मरतर करचिव्या नाज्य ते मागीर हें जाता तें जाता जाल्यार कसनय असो आमकां अर्थ जाता आमी जल तितलें मिनिमल करता ती जल तितलें तसल पुरो आसतना पळय आमकां एक कसनय संशय ना बट ते कॉज ऑफ डेथ जावपाची इता म्हण डेथ सर्टिफिकेट मेळका जाल्यार कॉज ऑफ डेथ मेळपाची बट केलो जेन्ना विंगड नमुन्यारी इल्लिगल मिन्सारी डेथ सर्टिफिकेट घेवच्या पळयता ती बट दॅट इज मुखार ही प्रॉब्लेम येता कोणे ज्यो कंप्लेंट ज्यो केल्ली म्हूण जाल्यार मागीर तांगे लायफ सगळे कोर्टा वचका जाता तशें आशिल्लें आनी इन्शुरन्सान कसं आसलें क्लेम आसल्यार प्रॉब्लेम जाता तशें जावन मरणोत्तर परीक्षे करचे
एडवायजेबल इता म्हळ्यार तुमी ना म्हणल्यार तुमकां प्रॉब्लम तुमगेले परमिशन नाका आमकां एक्चुअली ते क्रायम दुखून एक अननॅचरल डेथ एनीथिंग अननॅचरल म्हळ्यार सहज नाशी जाल्लेले साव तुमकां संशय असले कुठले तुम्ही कसले समजे आसूं का म्हणना असहज साव म्हळ्यार तो मरचे तशें नाशिल्लो मेल्लो असहज साव ते हार्ट अटॅकान मोर नाशकाय पुरो विष घेवन मोर नाशकाय पुरो कोणी जीश मार नाशकाय पुरो असहज साव जाल जाता ताका मरणोत्तर परीक्षा करपाची ते तुमी आमगेल्या सगळे बांधवांक हांव एक रिक्वेस्ट करची कसं म्हळ्यार ताका एक तडे घाल नकाचे मुखारचें जीवन तुमगेलें कोणाय कसं नाही म्हणांची कारण ताका तुमगेलें मुखारचें जीवन मना समाधान आसता ना म्हणजे मना खंय एक कीड रिगल वयो वय कसं नाही जाल्लेल की मिगेल अम्माक कोणें कसं नाही केल्लेल की म्हणलें एक हें योजना मनांत नाही जाल्यार जनाक भंय कसं म्हळ्यार तशी मरतरी चिरल्यारी तांकां मोक्ष मेळना तसल पुरा म्हणून भंय आसा हक्क कसं नाही संबंध ना आत्म म्हणलें मेल्ले सतान वचून आसता आमकां न्ही आत्माक संबंध ना आमकां देहाचे मात्र म्हाका शिवरलें आसा पळय आत्मान वत्तरी म्हाका शिवरलेले देहाचे मात्र आमगेले संबंध सो ताका न्ही ताका कसं नाही ना तुमी ते मरणोत्तर परीक्षा केल्यार आत्माक मोक्ष चांग रितीन मेळटा मिगेल अभिप्राय वांचून आशिल्ल्या मनशाकय मना शांती मेळटा म्हणजे आनीक आमी आमगेलो एक फ्रेज आसा डेड मेन टेल टेल्स टू अ फॉरेन्सिक एक्सपर्ट मल्ले आतां एक पेशंट आयली म्हूण जाल्यार ताका उल्लोच्या कळटा की पार्टी उल्लोच्या कळटा आमकां कसं सांगता म्हाका पोट्टा दुखता म्हाका ताप येता आंगा दुखता सांगता मेल्लेल कशें सांगता त्या मरणोत्तर परीक्षा करतना आमगेलो उलयता तो सहज रितीन उलयनातल्यार तागेले ते फायंडिंग्स आमकां एक इन्फॉर्मेशन तेन्ना ते मनाक तागेले कशें म्हाका एक विश दिवन मारली म्हूण आशिल्लें ताका सांगू कळनातल्यार तागेले अंशान तूं आमकां एनालिसीस करतना कळटा ना ताणें सांगल्या वरीच तें आमकां सो तशें आशिल्लें निमित्त ताका मोक्ष खंडीत मेळटा मरणोत्तर परीक्षा कोर न्हू तागेले मरणाचे सहज करेक्ट कारण ट्रू कारण कसन सत्य कारण कसन म्हूण कळ्ळी म्हूण जाल्यार खंडीत मोक्ष मेळटा आनी एक तुमी तावड सांगता आसतना कसो उडगास येता म्हळ्यार एक मड आहे तांणी रन्नांत उडयला ते तुमकां ताजे हड्ड मात्र मेळ्ळे येस ते हड्डा तुम्ही पळोवन म्हळ्यार कशी तुमकां कळटा ते दारलिगी बायलिगी मस्त पुरो आसपणे कोणाले कशी तांतू ताका कसन म्हळ्यार आमकां एक्झिबिशनान ते बॉडीच मेळका म्हूण ना केलो ओल्ड मारलेले केन्ना केन्ना पुरलेले नासता क्रायम अनसॉल्वड जावन आसता तेन्ना काही रानांत गेलेले कडेन राकूड काडटले मेळ्ळ्यार तेन्ना कसं करचें म्हळ्यार फस्ट आमी पळोवचें कसं म्हळ्यार ग्रॉस एनाटमी म्हळ्यार मनशाले देहाचे बोन कशी आसता आमकां कोत आसता तशें जावन ते बोन पळयले सताना आमकां कळटा एलुबू पळयले सताना हाड पळयले सताना आमकां कळटा मनशाल न्ही मनशाल की प्राणीले म्हणून तांचे प्राणी मोर नासता पुरो आता सहज जावन एक कोणे वतले न्हू इतले हाड्डा राशी पळयले सताना भंय करून कंप्लेन कर सहज बट आमी वचून फस्ट पळयतात कसं आतां पोलिसांच्यान आपडू ना थंय आसूं का तांणी आमकां इंटिमेशन दिवन आमी वचून थंय कलेक्ट करता तांगे लागी आतां कसं करता म्हळ्यार दूर दूर आसल्यार आमी डॉक्टर्स ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ನೀವೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನಿ म्हणून तशी बट युजली प्रोसिजर कसं म्हणा आम्ही वच्चू खाते ते सीन आणतो ते सुತ್ತಮುತ್ತ विंगड कसं नाही मेळू पुरो पोलिसांच्या मिस जावच्या पुरो सो ते हाड पळेल सताना मनशालकी प्राणीला म्हणून आमकां कळटा प्राणी जाल्यार थंय सोडटा ती येता ती मनशाली म्हूण जाल्यार ते पुरा एक क्रम आसता तूं खंयची खंयची हाड आस देहाची खंयची खंयची हाड तांतो आमी ते दारलिकी बायल म्हूण सांगीत ताजी अप्रॉक्सिमेट प्रायस सांगीत अप्रॉक्सिमेट कितली एत्तर आशिल्लो तो हायट सांगीत अप्रॉक्सिमेट केन्ना अप्रॉक्सिमेटली मोर एक्युरेट खंयचें सांगू जायना बट अप्रॉक्सिमेटली केन्ना मेल्लोलो आनी कसल निमित्त मेल्लोलो खंय मोर नासच्या पुरो हांगा मोर नासच्या पुरो पळय ते पळय ते फस्ट केस तशीची सेकंड केस रान्नान तूं फस्ट केस ते एक रेव्या राशिरी मेळ्ळ नाशिल्ले बिचा लागीं रेव्या राशीर मेळ्ळ नाशिल्ले कोडयेलान तुगी पुरो मेळ्ळेले हांव प्लेस सांगना आय कॅनॉट बिकॉज सम ऑफ द केसेस आर सबज्युडिस्ड सो ते हांव डिस्कस करूं जायना बट आय कॅन जस्ट गिव यू अ जनरल ग्लान्स ते एक हाजी लागी ते एक आनी एक मेळ्ळेले रन्ना मध्येन तो सो तशी तें पुरो आनी हे डेड बॉडी सो आमी एक्झ्यूम करता न्हू बॉडी तांतो आमकां बोन्सय मेळू पुरोची ऑर अ फ्रेश डेड बॉडी मेळूकय पुरो सो ताजी बेसिसा वयरी आमी करतात आतां केलो पण आमकां चेडूवाले मेळटा द फस्ट वन वॉज अ स्मॉल हे चायल्डाले बोन्स ते बोन्स आसा पळय फस्ट ते बिचारी हे कोर न्हू एक्चुअली कसं जालें म्हळ्यार द बॉय हॅड ड्राउंड बुडलो उदकांत आनी मागीर तांणी शोध करता आशिल्ल्याची मेळ्ळी बॉडी मेळ्ळी न्ही बट समवेर एल्स द बॉडी वॉज थ्रोन तेन पुरा नरभक्षक प्राण सुण्यान आनी पुरा खावन
बोन्स मात्र वरलेले ते पुरा बोन्स मेळ्ळे आमकां तांतू तशी. सो ते एक केस. आनी एक ते एल्डरली मेल ते सुसायड करून घेतली रान्ना वच्ची न्हू. ते सुसायड करतरी ते कोणाक कळले ना खंय असतो कसं म्हणून कळलेले ना. सो ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಂತರ ते कोणकी राग कुडकाಡು वतना वैरी अंगल तस सकल माती मात्र दिसता वरलेल पुरा ते सुणानी पुरा काणू खावचून काही 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 कोणगಲ್ಲ अप्रॉक्सिमेटली 500 meters to 700 meters ते स्कॅटर जावन आशिल बोन्स. सुण्यान होरनू एक कसले प्राणीन होरनू खावच्याकनी म्हणून सांगून स्कॅटर आनी खंयच्याय आमकां हे ते स्कल फुल मेळ्ळी तांतू खावन घालून खावन वय. सो तसल पुरा सिच्युएशन री आमी कसं करता म्हणजे जल्दीतल्या आतां बोन फेसाची बोन मेळ्ळी म्हणजे जाल्यार सुपर इम्पोजिशन म्हणून एक टेक्निक आसा. आतां आमकां ते एज आमी अप्रॉक्सिमेट एज आनी जेंडर सांगली जाता म्हळ्यार खंयचे दादले की बायल ताजे अप्रॉक्सिमेट एज सांगली जाता पोलिसांच्या फर्स्ट इंटिमेशन दिता ती. तांणी कसं करता ती मिसिंग लिस्ट पळयता ती तांगेल सराउंडिंग एरियाचे पुरा पोलीस स्टेशन्सांतू हे इन्फॉर्मेशन पास करता ती. सो त्या एजाचे त्या जेंडराचे म्हणजे सेक्साचे मेल की फिमेलाचे कोण कोण मिसिंग आसा पळय तांगेले पुरा फोटोज हाडयता ती. फोटोज हाडून ताका आमी सुपर इम्पोजिशन टेक्निक म्हळ्यार ताका लायफ सायज एनलार्ज करतात ते फोटो. लायफ सायज एनलार्ज कशें करचे कशें करचें म्हळ्यार आतां हांव हे घाल्ला ब्रोच म्हगेले फोटोन हे ब्रोच आसा. सो आतां हांव मरतरी हे ब्रोच मेळ्ळ्यार म्हगेले बामणाले आसता हें. सो हे ब्रोच दिता ती. ते ब्रोच दिले जाता ताजे सायज आसना एक्झॅक्ट सायज मॅच केले जाता ना द फोटो इज एनलार्ज टू लायफ सायज. एनीथिंग इन द बॉडी which you can get it that time or एक इयरिंग एक कसले एक वस्तू तांतू मेळ्ळी जाता ना त्या सायज एनलार्ज केले जाता ना द होल फोटो गेट्स एनलार्ज टू लायफ सायज. सो ताजे नंतर ते स्कल्लाचे फोटो काणू लायफ ताजे लायफ सायजाचे काणू एका वयर एक इम्पोज करतात तेमी. ते इम्पोज केले जाता आमकां ते ताजी वय की न्हय जाल्यार मात्र कन्फर्मेशन वय कन्फर्मेशन ना. सो त्या टेक्निक समेत आसा आमगे लागीं. सो दॅट इज हाव देर आर लॉट ऑफ टेक्नॉलॉजी वेर वी कॅन यूज दीस. आतां पुरो सॉफ्टवेअर जाला पूण आमी एक्चुअल फोटोज काडून करता आशिल्ली ती. आतां पुरो ते ताजे फोटो काडचे डिजिटली फीड करचे इट वील कंप्युटर सॉफ्टवेअरान कंपेर करूं जाता. सो वी कॅन इवन गो टू एन एक्सटेंट टू टेल वेदर इट इज दिस पर्सन ऑर नॉट. एक इंटरेस्टिंग केस कसं आशिल्लें म्हणा तांगेले ते एक अंतू एक रूट क्राउन आशिल्लें. सो ते क्राउना निमित्त वी कुड आयडेंटिफाय इट इज दॅट पर्सन ओनली बिकॉज ते पर्सन हें म्हूण कळ्ळी जाता डेंटल हिस्ट्री ते डेंटिस्ट कोण म्हूण सांगून डेंटल जालें हिस्ट्री घेवन ते मागीर मॅच केलें. इट वॉज एक्झॅक्टली द सेम एंड दॅट द डेंटिस्ट ऑल्सो सेड दॅट दिस इज द टायप ऑफ क्राउन आय मेक. सो तशें जावन तशी इन्फॉर्मेशन सो वेरियस इन्फॉर्मेशन्स आमी वट्ट करून तशी करतात ते. आतां एकलो आतां तुमी इतलें पुरो सांगलें आतां हें लोकली जाल्यार करूंक सुलभ जावचें पुरो जाल्यार खंयचे गांवच्यान येवन हांगा मेल्ल्यारी म्हळ्यार मरची कितें आयलेलो नाल्यार मारची कितें हाडलेलें मडे हांगा उडोवन वय तशें पुरो केल्यार वय तशें करतना कशें जाता म्हळ्यार आतां आमी आतां एक आमगेलें एक प्रिडिस्पोजिशन म्हण आसा आमी मनशां पळयलें जाता ना पळयलें केरळाचो दिसता न्हय गो म्हणटा ती. आतां एक एपियरन्स आसा आमगेलें एक नॉर्थ इंडियनाक आतां तुमी 3 चेल्यांक एक साऊथ एक केरळाची एक आमगेली एक नॉर्थ इंडियन त्या एक जण चेली वटू येत तसाची सांगो जाता की खंयची केरळाची आश्चापूर तशें आश्चापूर म्हणटा जाता आमी एक इन्फॉर्मेशन पोलिसांचे थंय पेटयता ती अशी कोणें आसवे तुमगेल्यान तूं म्हणून आनी फोटोज काडटा ती फ्रेश डेड बॉडी जाल्यार फोटो काडून पुरा कडेन सर्क्युलेट करता ती महाराष्ट्र गोवा कर्नाटकाच्या पुरा कडेन म्हळ्यार हांगा लोकली न्हय म्हूण जालें जाता ना ते करतात. आनी युजली असं अननोन डेड बॉडीज मेळ्ळी जाता ना इमिडिएटली आमी ऑटोप्सी करूं वचना ती पोस्टमॉर्टम करूं वचना ती 3 दीस ते दवरता ती ताजी फोटोज पुरा न्यूज पेपरारी नॅशनल न्यूज पेपर लोकल न्यूज पेपरारी आनी घालून आयडेंटिफाय करूं पळयता ती ना म्हूण जाल्यार मागीर आयडेंटिफिकेशन जायना म्हूण जाल्यार मागीर आमी तांगेल कसं एक स्पेसिफीक ऑटोप्सी करतना मरणोत्तर परीक्षा करतना कसं एक कॅरेक्टरिस्टीक मेळटा आमकां ते आमी नोट करून दवरता ती बुकार एक कोणें आयल्यार अशें शेशिल्लें वय वे म्हणून आनी अवंगालांनी पुरो कांड दवरता ती. आनी युजली कसं म्हळ्यार मरणोत्तर परीक्षा जात तरी बॉडी फ्रिजरांत दवरनाची सो तांणी ते पोलीस तांगेले अंतू एक पूर्ण दवरता ती. सो ताजे नंतर मागीर जावका जाल्यार तशी तर ताजे खातीर वरेन मॅजिस्ट्रेटाल परमिशन जावका पुरलें काडूंक. म्हाका तेन्नाच आनी एक प्रश्न येता कसो म्हळ्यार आतां मिसिंग रिपोर्ट म्हळ्यार ह्यो ना म्हण एक रिपोर्ट पोलिसां दिल्यार मात्र तागेले फोटो तसले प्रलभ्य आसता आमकां नातल्यार तेंची नातल्यार आमी आतां पेपरार घाल्ले
पेपरार घालसतान घरा बदीच पुणी पळयत ना ताण रिपोर्ट दिन आसच्या पुरो तो म्हण आसच्या पुरो आनी तांणी फॉरेना चमकले सांगते घरा बदीच पुणी पळयत ना न्यूज पेपर गुर्ताचे रिलेटिव्स खंय जो पळयतात ना सो कसले ताकाची ते मल्टिपल नॅशनल न्यूज पेपर्स टीव्हीर केलो कडेन लोकल टीव्हीज ಅಂತ ಕಲ್ತಾತಿ म्हळ्यार शोध कसं नाही ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ म्हणून घालताती ಸೊ ತಶಿ ಆಮ್ಮಿ ಪರ ಸಣ್ಣ असताना ಕಾಣೆ ಆದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ म्हणून एक दूरदर्शन एपिसोड तशील तो तशें जावन तशें आशिल्लें निमित्त आनी आतां पुरो सोशल मिडिया स्ट्रिमींग प्लीज टेल दिस पर्सन वॉज वेअरिंग दिस ड्रेस ह्या ड्रेस घालून आशिल्लो आमकी लास्ट कडेन पळयलेले पूण ते सोशल मिडिया व्हेरी फास्ट कोणाय एकली पळोवन आसता सो तशें जावन सुलभ जाला मिसिंग पर्सन आर आमी आतां कंप्लिटली डिपेंडंट नाची कंप्लिटली डिपेंडंट नाची एनी इफ यू फाउंड द बॉडी आनी खंय जो काणे ಆಗಿದ್ದಾರೆ मग खंयचे एक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार मेळ्ळी म्हण जाल्यार इवन द पोलीस विल टेक अप दॅट एज अ कंप्लेंट ओनली दॅट दिस पर्सन इज बीन मिसिंग तशी आता तुम्ही इतली पुरा सांगताना पोस्टमॉर्टम ऑटॉप्सी मरणोत्तर परीक्षा प्रमाण म्हणलें यश प्रमाणात कसं जालें आतां तुमी कसं करताच मरणोत्तर परीक्षा म्हळ्यार एक मनशान मरतरी आतां केलो पंत हॉस्पिटलान तूं एक्सिडेंट जावन आयलो हॉस्पिटलान आशिल्लो मेल्लो तान मेल्ले टायम गोतस तो कोण म्हूण गोतस बट केलो पंत कसो जाता कोणकी अननोन पर्सन येवन आसता तो कोण म्हणून गोतसना एक्सिडेंट जातना सो तेन्ना कसं करचें म्हळ्यार आमी त्या मरणोत्तर परीक्षा टायमार आयडेंटिफिकेशन करतात आमी नाव आनी कसन इम्पॉर्टंट कसन म्हळ्यार केन्ना मोर नासच्या पूण एक डेड बॉडी मेळटा रस्त्यार पळोवन आसता एक केन्ना आतां सपोज हांव आमगे स्टुडंट्सां केन्नाय तशी म्हणचे सपोज तूं सकाळ जॉगिंगा वता आशिल्लें मराया जॉगिंगा वता आसतना तुका एक डेड बॉडी मेळटा हें वन ऑफ द फायंडिंग्स तें प्रोजेक्ट जाता आसतना हें पोस्टमॉर्टम लिविडिटी म्हणून हें आमी मोरून कितलो समय जाल्लो म्हूण सांगच्याक एक हें आमगेर मनशान मरतरी खंयच्या पोजिशनार दवरता पळय त्या नेला लागील पोर्शनाक तें तांबडसाण येता ताका कलरिंग ताका लिविड म्हळ्यार कलर म्हणून सो पोस्टमॉर्टम मरणोत्तर जावन आयलें एक कलराक पोस्टमॉर्टम लिविडिटी म्हणटात ते तशें आयला म्हूण जाल्यार मोर 6 गंटे जाल्ले म्हूण अर्थ एटलिस्ट 6 hours जाल्ले म्हूण तशें वेरियस अदर्स आनीक आसा रायगर मॉर्टिस म्हूण एक आसा ते नेक्स्ट एक क्लिपिंग आणतो रायगर मॉर्टिस हें पळय आतां तुमी म्हणच्या पुरोती आतां मनशान मरतरी हात सकल येता न्हय ते हात अशेंच पळयता ते कशी ते साध्य आसा म्हूण आतां आमी 2 इन्फॉर्मेशन केलें एक कसं म्हळ्यार रायगर सेट जाला रायगर सेट जाला म्हळ्यार उणेंत उणें 12 गंटे जाला ताण मोर न्हू आनीक कसन म्हळ्यार ह्या पोजिशनार मेल्लो न्हय म्हणून म्हळ्यार तो बैसून आशिल्लो अशी कोण टेबलार हात अशी दवरून बैसून आशिल्लो कसं की एक जाल्ले तागेले बॉडी वेटा निमित्त की खुर्ची मागशी पडली तो उदार पडलो हात स्टिफ जाल्लो तशी वयर येता तशी म्हळ्यार प्लेस पोजिशन ऑफ डेथ रायगर मॉर्टिस म्हळ्यार पत्तोर जावचे मरगट्टुविके म्हणटात आमी मरणोत्तर मरगट्टुविके म्हणटात पोस्टमॉर्टम रायगर मॉर्टिस म्हणून सो तशी आशिल्ले निमित्त ते ताणें पुढची फुडेची थंय राकूड जाला आंग सो तशी जावन ताणें पडतरी तशी वरल्या सो दीज आर ऑल थिंग्स टू टेल अस पोजिशन ऑफ द बॉडी ऑर द डेथ ऑफ द आय मीन वॉट टायम डीड द पर्सन डाय आयडेंटिफिकेशन खंय मेल्लो आतां केलो पंता कसं जाता म्हळ्यार एक बॉडीन आमी हाडली सत्ताना ताचेर एक नमुन्याचे एक तण जो एक विंगड फ्लायज म्हणटा ती विंगड नमुन्या फ्लायज एक मुसू एक रेग्युलर आमगे घराचे मुसू आनी एक चिके मूस आसा चिके होडू चिके चड शब्द करता पाचवे जावन आसता गोंय 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 तांत एक नीळ वरायटी ग्रीन बॉटल आनी ब्लू बॉटल म्हणटात ताका ते युजली मेल्लेल म्हणजे येवचे एक कुशील कसने आसल्यार फलवस्तांनी कसने कुशील आसल्यार ताजेर येवन बसता म्हळ्यार डिकेइंग हाजेर येवचे सो ते आयली म्हूण जाल्यार आतां आमगे लोकॅलिटीन तूं ग्रीन बॉटल कॉमन बट शिमोगा सायडान तांणी पुरो ब्लू बॉटल कॉमन सो आतां त्या बॉडीर हांगा पळयलेले बॉडीर ब्लू बॉटलाचे आस म्हूण जाल्यार कसन तुमगेले ते किडे सन्न किडे ताका मॅगेट्स म्हणटा क्रिमी न्ही किडे दव किडो ते ताका मॅगेट्स म्हणटात आमी ते मोट्ट दवर न्हू ते मूस मोट्ट दवर न्हू तांत मोट्ट्यान दुखून भायर येवचे किड्याक आमी मॅगेट्स म्हणचे ते किडो आमी ते कलेक्ट करतात ते कलेक्ट करून तांत फॉरेन्सिक एंटोमॉलॉजी म्हण आसा अशींच हाजे मुसाचे इन्सेक्ट्साचे पुरो स्टडी करताले सो तांणी ते कीड पळोवन सांगतात हे खंयच्याचे किडो म्हणून सो त्या निमित्त आतां ब्लू बॉटल आयले म्हणजे हांगा ह्या रिजनान ब्लू बॉटल ना म्हळ्यार ह्या मनशाक शिमोगा ते सायडा मार न्हू हांगा उडयला सो प्लेस ऑफ डेथ ते सांगेता सो एक ताजी
खंयची एक पर्टिक्युलर झाड ते हांगा कॉमन ना बट थंय कॉमन आसा खंयची एक प्लेसा कॉमन आसा सो थंय देखून साक्षीला त्या बॉडीक म्हण तशी तशीच माती ಕೆಲವು काळी माती काळी माती दव माती मागीर तुगेलें रॅम क्ले तुगेलें जड्डी म्हणू तें पुरा आमकां पळोवन कळटा सो विंगड नमुन्याचे पुरा कोळणो आमकां कळटा आनी इवन कसं म्हळ्यार तो कसं काम करून आशिल्लो म्हूण समेत सांगता पळोवन कळटा हात पाय पळोवन तागेले आंगान कसले एक कॉम्पोनेंट्स आसता की आंगलांत कसले कॉम्पोनेंट्स आसता तागेले वर्किंग प्लेस ते पुरा आमी सांगता आनी बेसिकली मरणोत्तर परीक्षा कसल्या करची म्हळ्यार आतां तो मेल्लो सहज साव तांतू कसं विष जो दिला की ताका एक ताणें घेतला की एक एक्सिडेंटली खावन आसच्या पुरकी म्हूण सांगून पळोवच्या खातीर ते तागेले केलो पार्ट्स ऑफ द बॉडी आमी एनालिसिसाक पेटयता ते फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी म्हणून ते आमगेले हांगा येयाडीन तशें RFSL म्हणटा ताका ब्लूबेरी हिल्सांत वय एक आनी एक दावणगेरेन तूं एक बेळगामांत एक 3 की 4 आसा सेंट्रल आसूची बँगलोरान तूं मेन आसूची डेल्लीन तूं FSL म्हणून सेंट्रल CFSL सो तांगेले तांतू पुरा एनालिसीस जाता सो ताजे खातीर आमी मरणोत्तर परीक्षा करका म्हणचे ना आमी हिस्टोपॅथॉलॉजी म्हणटा ती पोस्ट हें जाता ताजी आमी आतां बायोप्सी रिपोर्ट आनी करता पळय जिवंत आशिल्ल्या तशींची ह्या टिश्यू पेटोवन तांणी पॅथॉलॉजिस्ट पळयता ती आनीक ते कसं हार्ट अटॅकाचे सायन आसवे एक विंगड कसं रोगाचे लक्षण आसवे ह्या मनशान तूं म्हूण पळोवन तशें आमी मरणाचें कारणय सोदून काडयता ताजे खातीर मरणोत्तर परीक्षा जावपाची म्हणचे आत्या तुम्ही रायगर मोर्टिजा विषय सांगता म्हाका आनी कसं उड घासत म्हळ्यार तशें हांव दिसता आमगेले हात पुरो मेल्ली कुडले हात पाय बांदून दवरचे इता म्हळ्यार ते मागीर अशी पोजिशनार यान जालें म्हूण जाल्यार हात लागीं करूं जायना तशें ते आमकां व्हरतना एके लासतना आनी पुरो प्रॉब्लम जाता ताका मेल्ली जाता ताकाची आतां केलो पुरा तूं पळय कम्युनिटीजान तूं तांकां बैसून पुरता ती सो ताजे निमित्त मेल्ली सत्तान तांणी हात पाय मोडचे न्हू त्या पोजिशनार दवरून सोडटा ती ना म्हूण जाल्यार मागीर करूं जायना तशें जावन एनी मोडू रायगर मॉर्टिस मोडोन कोर येता बट ते लूज जाता एक पण रायगर मॉर्टिस गेल्ली म्हूण जाल्यार आपस जायना तशें जावन मोड तर तूं बस करेल म्हूण जाल्यार बैसना ताजे खातीर सुरेख बसून तशी पोजिशनार दवरली म्हूण जाल्यार थंय गटी जाता आतां ह्या इतले पुरो तुमी विशय ते एक्स्युमेशन म्हूण म्हणटना पुरलेले बॉडी काडचे म्हणून आतां हे जळलेले बॉडी जाल्यार जळलेले बॉडी जाला आतां पळय आमकांय गोत आसा आमी आतां एक अंत्यसंस्कार जाल्ले आसतना हेळदूस वचून हड्ड घेवन येता ती म्हळ्यार पुरा नाश जायना हड्ड आसता ती सो तांतू हड्डान तूं केलो पंता केलो एक कसं अंश म्हूण जाल्यार DNA टेस्ट कर येता तूं एक केलो पॉयजन्साचे केलो अंश मेळटाचीच म्हूण सांगना हांव बट मेळची साध्यते आसा ते ह्युमनाचे बोन्स वैकी न्हय म्हूण लाशीन आसता ते बोन वैकी न्हय म्हूण कळयता सो तांकां आसा 100% हें जायना बट थोडे कसं इन्फॉर्मेशन काडी येता काडूं येता तें आसता पॉसिबिलिटी आसता खंडीत आसा ते साध्यते आसा चिकेत फुडें तुमी रायगर मोर्टिजा सांगचे फुडें तुमी कसं सांगता आशिल्ले तुमगेले चेडवा तुमी सांगचे म्हळ्यार स्टुडंट्सांक जॉगिंग करतना म्हूण मागीर आपयले तुमी एक्चुअली कसं म्हळ्यार चेडवांक आमी सांगता तशी सांगचे तूं आतां जॉगिंग करचें वता सकाळीं पंत्यारी 5 घंटा येता ते कसं की एक काळे एक मुद्दो दिसलो तुका ते कसं ना म्हूण तुका एक क्युरियोसिटी आसता वैकिनी लागीं वचून पळयता पळयल्यार एक मनशाला आकार आसता सो त्यातनं फर्स्ट मना कसं येता आता तुम्ही जाल्यार आता बक्कने तुम्ही वॉकिंगा वता सकाळी एक तुमके कसं की एक मनशा आकारात कसं की आसता ते फर्स्ट कसं येता माइंडान फर्स्ट पिवन पडला म्हणून दिसता फर्स्ट हेच्या मनान तो पिवन पडला हो बट तुम्ही चिकी अशी लागगी पळयता ती आंगार पुरा मुई चरतस आणि असताना तुमकां त्यातनं तेंची डाऊट येता माव भिवन नव्हता आम्ही स्टुडंट्सांक तेंची म्हणजे द फ्लाइट और फाइट म्हळ्यार थंय राबून कसं नाही म्हणून पळोवचें नावे धांवचें फायन तुम्ही धावता ती जायता तुम्ही धावल्यांची बट माइंड होता बैसना माइंडान कसं चलत असतं तुमगेला कसं गी कोण असच्या कशी मेल्लगी मेल्लारी कशी मेलो केद्द मेलो कोण गीत गी म्हळ्यार कोणाल गरकळ कोण हाण घाल्ला की थंय मेल्लोल की येत गी ना गी नाही जाल्यार सहज जावन आता मेडिकल स्टुडंट सांगता एक सहज जावन येवची क्युरियोसिटी सो त्या पुरा आमी मरणोत्तर परीक्षेन आन्सर करूया तो कोण केद्द मेलोलो खंय मेलोलो कसल निमित्त मेलोलो आनीक ते कितलो समय जावन आसच्या पुर मेल्लो मोर न्हू ताणें आनी विंगड कसं न्ही तागेल्यान तूं एविडन्स आसवे मेल्लेला कारण सोदूच्याक एकय कोण केल्लें तागेलें तें मरण केल्लेलें कारण कोण आसच्या पुरो म्हळ्यार कसं एक अंश मेळतवे म्हूण आमी पुरा तांतू सोदून काडयता
तशींची मरण तर हांव तुमकां ते बॉटल फ्लाय म्हणटा आशिल्लें हांवें ताजे फुल्ल लायफस्टायल आतां तांते एक हांवें पीक म्हगेलो एक फोटो आसता तो त्या मागीर मुखार येता मुखार येता, वय, ओके. ते आमी मागीर पळया. हा, ओके. सो आता नेक्स्ट आता आमी कसं पळया म्हळ्यार हे कॅडावरीक स्पॅझम म्हणून हा आसा वय त्या म्हळ्यार कसं कॅडावरीक स्पॅझम म्हळ्यार ते एक आमकां डॉक्टरांक मस्त हेल्प करता. ते एक समथींग वॉट वी कॉल इट एज इन्स्टंट रायगर म्हटल्यार म्हळ्यार मरगट्टू वय, वय. राकूड जावचें वय, वय. हें कसन म्हळ्यार ताका बार हांव म्हणलें हांवें 12 गंटे जावका मनशाला आंग राकूड जावच्याक 12 गंटे जावका एटलिस्ट. हंत कसं जाता म्हळ्यार एक वायलेंट डेथ एक कसं एक मारन काणू एक सडन डेथ एक गळ पास दिन एक गळ कत्तोरनु तसल कसं मरण वायलेंट डेथ आसतना भयन जावन मेलो हा भंय जावन मेलो एक उद्वेग जावन मेलो उद्विग्न जावन मरण आयलेंक खंयची भाग ताण लास्ट यूज केलेले पळय त्या भाग इन्स्टंटली राकूड जाता इन्स्टंटली राकूड जाता. तान ते एक कसन आमकां लाभ म्हळ्यार फकत तेचे कसन करतना ताणें कोणाक धरली म्हूण जाल्यार केल्ल्याक धरली म्हूण जाल्यार ताका सोडून घेवचें जायना. सो तो हुमतान काडटा तेन्ना तागेले हातां आशिल्ले तशी व्हरता. त्या सोडाच्या भारी कश्ट आसा भारी म्हळ्यार भारी कश्ट आसा. ते मरगट्टुविके पास जाता समेत ते व्हरता तशीची. सो आमकां कितली की पंत तांत तुमी पळयलें न्हू दोनी एक ते एक बायल मनशेक तिगेले बामणाक डावट येता आशिल्ले ती कसं की एक विंगड संबंध आसा हें आसा म्हूण सांगून. सो हें कसन म्हळ्यार केस धुवेक ती स्कुला पेटोवच्याक रेडी करता आसा मांचार राबोवन धुवेक हाणें पिवन आयली की कसं म्हूण गोतना येवन तुगे लेद्राकच दुवे लेद्राक गळा कातरता तेन्ना ती अशी करून ताका धरला तांतू तागेलें बटन आसा आमकां तांतू तिगेलें अशी मुश्टेन तूं बटन मेळ्ळा. सो त्या बटन आमी मॅच करूं पळयलें ते तागेलें एक शर्टाचें बटन लॉस आसा ते थोडे पिंजला वरी आसा. सो ते मॅच केलें. सो तशें जावन परपिट्रेटर तोची म्हूण कळ्ळें इनातले डावट आशिल्ले बट हे कन्फर्मेशन जालें कन्फर्मेशन. त्या एक सेकंड वन एक इंट्रस्टिंग पळयात तुमी ते मनशाले हात एक मंतर तो तागेले हाता भितर पळय हांगा एक नमुने काळेंच कसं की आसा ते बिडी आशिल्ली तो सकाळींच बैसून बिडी पित्त आशिल्लो बिडी पित्त ताका तागेले पुत्तान बोडारी राकूड मारून काडलेले ते तशी व्हरला ते खंय ते कशी व्हरला म्हळ्यार जळ्ळी हाता भितर ते दोन बोटां मध्य आमकां ते बिडी कुडको मेळ्ळो ते दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॅडावरीक स्पॅझम. तांतू कसं मस्त सिग्निफिकन्स ना बट इट इज एन इंटरेस्टिंग फीचर म्हळ्यार कॅडावरीक स्पॅझम इज नॉट अ कॉमन फायंडींग बट मेळ्ळेले तेन्ना भारी उपयोगा पडटा आमकां तेंचे एक इन्स्टंट जावन ते भाग मरगट्ट कळटा. तो बिडी पित्त आशिल्लो ते बोर्डार मारले तेन्ना बिडी तशी व्हरले थंय दे ताण पुत्तान सोडाच्या काही जायना ते काडू काही जायना थंय बिडी जोळ न्हू ते ताजी राख थंय पडला तशी. सो ते एक फीचर तांतू कसं न्ही ते लास्ट मिनिटाक कसं न्ही करतस म्हण जाल्यार ताजे अंश त्या आंगांत आसता. वय तशी म्हणतात म्हाका कसं आनी उडग आसत म्हळ्यार हे समुद्रांत तनी न्हंयन तनी पुरो बुडतल म्हणजे केस दोन तांडू कसाला हाता धरून ताका कसन रिजन म्हळ्यार आतां मनश मरतना हातपाय मारता म्हळ्यार बुड्डी लाग ताका स्विमींग येना म्हळ्यार तो हातपाय मारचे ताणें वयर येवच्या न्हय म्हाका वांच्या याची तेन्ना तुमी लागीं गेल्ली म्हण जाल्यार त्या पेटा निमित्त तुमी मुळां वचचें साध्य आसा. सो हात आनी पाय सोड विंगड खंयचेय पार्ट बॉडीचे पार्ट कुर्ताके दोन तांडू येता डीप केस असले जालें ना ना म्हणजे कुर्ता म्हापशेच्यान वचून कुर्ता दोन तांडूक येद्रा वचच्यानच तागेले केन्नाय त्यामुळे तो तुमकांय बुडयता तो मरता तुमकांय बुडयता म्हणल्यार तशें जावन पळया आतां मस्त कडेन आमगेले स्टुडंट्स एके विंगड कडेन आमी पळयता ती चेडूं बिचार वता ती सांगल आयकनाची पावसाळीन तूं ते आमी केन्नाय म्हणचे आसा चेडूंक एके होड्डय आसो ते पावसाळी टायमार समुद्रांत तूं न्हंयन तूं वच्चू नका इता म्हळ्यार ताजे आळ चड जावन आसता तशें जावन आमकां ताजी अळ ते कळना आनी केन्नाय खंय जो एक वर्लपूल म्हणटा सुळी म्हणटा ती सुळी मेळ्ळी म्हण जाल्यार मागीर ते भितर तांडीत आमकां तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार कोण की बुडतस ताका स्विमींग वतस तो बुडतस म्हण ताका वांचोच्या वतली तांकां हें ज्ञान आसना तो हातपाय मारतस आमकांय बुडयता तशें जावन ह्यो ताका लायक स्विमींग वता आशिल्लें जाल्यारय तो मेल्लो वांचोच्या वचून मेल्लो कसल निमित्त हाण मेल्लेल्यान गोत ना तशी ताकाय बुडयलो तशें जावन एके केसू एके म्हापशेच्यान वचून फाटी धरल्यार वांचोच्या साध्यत आसा ना म्हण जाल्यार तांणी मारतात. तसो टायमार कसं जाता म्हळ्यार लागीं लागीं सुत्त सुत्त कसं रे मुळांत एक बुडली आसता ना तशें कसं धरू पळयता तेन्ना मुळाची झाड कसं नासता तांतूय आमकां केलो पंत ड्रावनिंगांतूय कॅडावरीक स्पॅझम म्हळ्यार ते वॉयलंट पळटा सो तांतू तेन्ना आमकां केलो पंत वीड्स मेळटा तेन्ना आमकां ते हेल्प जाता खंयची एरियांत हो बुड्डून मोर नासच्या पुरो म्हूण सांगून
तशी आता तुमगे तावळचे उत्तराक आमी मुखार सुया वय. आता तुम्ही सांगल्यात एक रस्त्यार एक मार्गार एक वय. मडी पळोवच्या मेळ्ळे लागीं वय. वचून पळयतना ताजेर एक मुयगी कसं वय, येस असं. मेल्ला म्हणून तुमकां कन्फर्म कळलें जाल्लें वय तेन्ना एक सामान्य मनशान कसं कसं करता करता ओके फर्स्ट कसं करता म्हळ्यार 100 डायल करता 100 डायल केलं ते कंट्रोल रूमा वता पोलीस तुमगे लोकेशन मोबाईल असो कोणी जेते काही दुखून जाता एनी नंबर तुमकां तांकां कसं कोड ना कसं ना जस्ट 100 डायल केला जाल्यार मोबायला दुखून ते सीदा पोलीस कंट्रोल रूमा वता पोलीस कंट्रोल रूमा गेले जाता तुमी तुमगे लोकेशन सांगचें आनी अमके कडेन हें आसा म्हूण तुमकां जावं जाल्यार तुमी कोण म्हूण सांगे येता ना इट इज ओके दे कॅनॉट फोर्स यू टू गिव दॅट इन्फॉर्मेशन फोर्स केल्ली म्हूण जाल्यार तुमगे नांव सांगल्यार तुमकां मुखार कसं न्ही तोंदरी जायना ताजी गॅरंटी आसा कानुनान ताजी गॅरंटी केला कळ्ळें सो तशें जेवणात पोलिसान तुमकां पक्काने हॅरास करतसची म्हूण जाल्यार तुमी कोर्टांत एक पेटिशन फायल करूं हांव अशें जाल्लेलें ताजे खातीर पोलिसांच्या फोन केलेलो म्हाका आतां हॅरास करतस कोर्ट हांगा यो पोलीस स्टेशन यो गडेक पंता म्हूण सांगून हॅरास करतस म्हणून कोर्टांत एक पेटिशन घाली येता तशें करूं ना त्या पोलिसांच्यान सो तशें जावन तुमी 100 डायल करून तुमगे लोकेशन आनी कसन पळयल तुमी म्हूण सांगल्यार जाल्लें पक्काने ते एक अर्धमरणाचे सिच्युएशनार आसले 108 डायल करून सोडल्यार ताणें एम्बुलन्सार घेवन येता ती लागीं आस्पत्रे व्हरता थंय दुखून ते प्रोसेस कंप्लीट जाता ना हांवें पोलिसांची येता ती मागीर ते एक एम्बुलन्स आपोवन हाडून ते आपोवन व्हरून मागीर ते मरणोत्तर परीक्षेक आपोवन व्हरतात सो मेन इम्पॉर्टंट 2 नंबर्स 100 आनी 108 तशींच हांव आनीक एक विशय तुमकां सांगच्याक इच्छी पावता हांगा इथं म्हळ्यार तसो मस्त क्रायम आमगेले मनांत आयला आमकां समजांत आयला आमकां कसन म्हळ्यार अशींच एक तुमगेले अननोन लोकॅलिटी तुमी आतां वतस एक हायवेर वतस रात्री एक बायल मनशी पळोवन आसतना एक चेडा बस करून ते चेडूं रडतस एक बायल मनशी मेल्ल्या ती म्हळ्यार आमकां तशी दिसताच एक एक्सिडेंट जावन तिका माथा दुखून रगत आसा एक चेडूं अयो चेडूं पाप म्हूण सांगून आमी राबोन हें केलें म्हणजे तुमकां लुटूचे चान्सीस इता म्हळ्यार ते रानांत तसले केसीस मस्त आयला आमकां ना हांवें तुमकां मारचे खातीर कोणेजो प्लॅन घालना आसचे पुरो सो तशें आसतना कसो करता ते चेडूं पाप ते सहज जावन आसचे पुरो एक ते क्रिमिनल आसचे पुरो तुमी कसं करता तेन्ना कसं करता म्हळ्यार थंय राबोवच्यानच जिके मुखार वचून एक सुमार एक अर्द पर्लांग जो एक पर्लांग भर मुखार वचून एक वता आसतना तुमगे उट्ट कोणे आनी विंगड असले तेन्ना 100 डायल करा ती बट थंय बीन बिलकुल राबो नका ती बिलकुल राबो नका ती तुमी लोकेशन सांगा ती अमके कडेन एक चेडूं आसा एक बायल मनशी पडला आपण अशी तशी दुखून पास जाता तशिल्लें सो सांगल्या म्हणून इन्फॉर्मेशन दिवं का तुमी सहाय करू का बट स्वता सहाय करूं गेल्यार कश्टांत पडचे चान्सीस तशें जिके दूर वचून एक 108 आनी 100 कॉल केले म्हणजे चल तुम्ही सेफ असता ती त्या चेडवाला टेक केअर जाता सो तशें जावन तसं आमगेल जागृती स्वयं जागृती करून विंगडाल जागृती तशी एक ऍक्सिडेंट जावन अशी आमगेली पेंटांतूची ऍक्सिडेंट जावन आशिल्ल्या मनशांकय आस्पत्रे वर येता म्हणून खंडीत वर येता लागीं खंयचेय एक व्हेकल असो तांणी भिवच्यानच व्हेकल आशिल्ले ऑटो आशिल्ल्यानी भिवच्यानच इता म्हळ्यार तुमी हाडलेले तुमगेले हें निमगिता दुड्डू न्ही तुमगे लायसन्स निमगिता ती ऑटो रिक्षा नंबर निमगिता ती निमगुवाची तांतू कसने भिवचे तसल कसने ना आमी आतां हांव आपोवन वेल्यार म्हगेलें नांव म्हगेलें हें एड्रेस पुरा निमगिता फोन नंबर इता म्हळ्यार तांकां पक्काने कसने एक इन्फॉर्मेशन जावं जाल्यार म्हणून बट तांणी हॅरास केल्ली म्हूण जाल्यार पदे पदे यो पदे पदे हें कसं केल्ली म्हूण जाल्यार मागीर तुमी कोर्टांत हांव सांगल्या वरी कोर्टांत एक पेटिशन फायल करून आमकां अशी उपद्रव दिता तसाची म्हूण सांगता कोर्ट वील टेक दॅट एक्शन वय बट सहाय करचे वच्चे आमगेले मनुष्य धर्म ते कोर्टाचे त्याची एक रान्नामध्ये त्यांनी असल्या चिके मुखार वचून मागीर थंय त्या एरियान तूं राबून काय मागीर मागशी खंय जो एक कोणे निप्पोन बसून आसता कसं न्ही तुमकां दरोडे करूंक एक मारूंक कसं एक ना म्हणचेले बायल मनशां म्हणजे विंगड कसले हीन कार्य करूंक निप्पोन आसता ती सो तशें आशिल्लें मी थंय बिनी बिलकुल राबूनच चिके मुखार वचून एक वत्ता वत्ताची कोण तुमी तिळसून तुमी राबूनच ते कसं जाता म्हूण पळयता यू हॅव टू गो अहेड तितलेच आनी अनेक कसं जाता म्हळ्यार मड तशी पळोवन मेळयली तेन्ना ते कुस्सू सूर जावन आसता म्हळ्यार फ्रेश न्ही आसता त्या पुरा तुमी कशें हँडल करता ओके ते हँडल करच्याक आतां ताका लेट मरणोत्तराचे तड जावन येवचे एक सायन्स म्हणटात लेट सायन्स ऑफ प्युट्रिफॅक्शन म्हणटात कोळेवद कुसून वच्चे तंतू आतां हें पळय दाखयलां न्हय तंतू पळय ते एक खांद्यारी निळ नरशें दिसता ते एक्चुली मार्बलिंग म्हळ्यार कसं जाता म्हळ्यार मरण नंतर रक्त चलने आसना सो रक्त खंय आशिल्ली की थंय थंय राबता सो ते मागीर ते डिसइंटिग्रेट ते बेतून रगत भायर येना थंय बेतून उद्दा जावन हें जाता सो ताका एक निळशें काळें बण्ण येता त्या रक्ताक त्यामुळे ताका तंतू आम्लजनक ना तंतू तशें थंय निळ जावन थंय आसता सो ते मागीर खंय खंय आंगारी
येद्रा दिश नर आसा पळय त्या पुरा डिझायन त्या मार्बलिंग म्हणटा ती त्या एक मोर एक 1.5 दीस जाले नंतर एक 36 गंटे त्या जाल्ले नंतर ते युजली दिसता 1.5 दुखून 2 दीस जातरी मरणाचे सहज वातावरणांतू सहज कडेन आशिल्लें तेन्ना खंय आतां रान आनी आसल्यार थंय विंगड ते मस्त हें आसा कसं तुमगेलें रूख आनी आसा सावट मस्त आसा तांचे डिले जावचे पुरो एक तुमगेलें मरुभूमींत आसा जाल्यार तूं वग्गी जाता तशें बट सहज कडेन ताका एक 36 दुखून 48 गंटे जावका तसं येवचें बट ते नेक्स्ट पळयल्यार तुमी ते टोटली प्युट्रिफायड ताका बलूनिंग इफेक्ट्स म्हणटा ती वेर इट इज बिकम स्वोलन ते सुजून गेला बॉडी जीब आपापी भायर आयला दोळे सुजून गेले ती ते कोण म्हणून गुर्त धरू जायना मनशाले ते प्युट्रिफाय नाव ते कसन म्हणाले तांचो सहज जावन प्युट्रिफाय जाता ऑर उदकांत पडलेल्याक एक कोणे एक प्राणीन कसं तांडून हाण भायर घाल्यार आता ते हांव तुमकां फर्स्ट म्हणलें न्हय मोत 1.5 दीस जावका म्हणून हें अर्ध दीस भितर जाता तशी जाता म्हळ्यार ट्वायस फास्ट जाता तशी ते आतां ते मागीर केस तशीच एक दोळ भायर आयला ताका बलूनिंग इफेक्ट्स म्हणटा ती नाव युजल सहज जावन जाल्यार 2 दीस दुखून 3 दीस जावन आसता बट हे केस कसन म्हळ्यार इट इज लेस दॅन 12 hours एक्चुअली 12 hours to 18 hours जाला हे मोरनू म्हळ्यार ती उदका पडलेली तिका मागीर हाणू आस्पत्रे आनी घालून ते मरणोत्तर परीक्षा करची तेव्हा पोलिसांच्यान येवन कोरका पडले तांगेले हें आसा इन्क्वेस्ट म्हणून करतात तांणी ते करून जाता तर मागीर आमकां रिक्विजिशन दिवचें तांणी सो ते भितर हें कसं जालां म्हळ्यार प्युट्रिफाय जावन गेलां आमी एक्चुअली हे केस हांव करता आसतना पळयला तिगेले ते एक मात तेरांग एक 2 इंच कसं की आशिल्लें एक घंटा जाऊ काम मरणोत्तर परीक्षा करूक 1 घंट्यान तिगेले बॉडी दिवचे टायमार ते किडे तेंचे मोठे शिलते बेतून कीड भायर तितले भितर 1 घंटो भितर सो तितले फास्ट आमी ते एक्शन ती हाडतना एक्चुअली तिगेले फेस कशी म्हणून दिसतशिल्ली आमकां कोण म्हणून कळतशिल्लें बट करता तिगेले सुज्जू नीळ जाता गेली सुत्त गेली सकळची बॉडी आसा पळय ते एक मम्मीफायड बॉडी म्हणटा म्हळ्यार आतां आमगेले वातावरणांतू उष्णते चड आसा म्हणजे जाल्यार हें आतां आमगेले मंगळूरच्या सायड उष्णते कसं न्ही बट हाय 55-60 डिग्रीज एक मरुभूमी टायपार थंय आसता म्हणजे जाल्यार आंगाचे पुरा उदका अंश ताणून घेता ताका एक उष्णते आनी फ्री फ्लोईंग एअर म्हणजे वारें सुका जोर हून वारें आशिल्ले कडेन सुकून वता आंग सुकून वता तेंची तांत तुमी पळयल्यार सकळची भाग ताका एक हळदूशें जालां पळय ते एडिपोसियर म्हणटा ती ते दोन विंगड तद्विरुद्ध जावन आशिल्ले वातावरणान जावचे ते सकळची पोर्शनाक एडिपोसियराक आंगांत फॅट आशिल्ले कडेन जावचे ताका चिकेची तुगेले ह्युमिडिटी जावका थंडसाण आसका उदका अंश वाऱ्यांत उदका अंश आसका आनी फ्री फ्लोईंग एअर ना वार आसचें ना सो ती हें एक व्हेरी इंट्रस्टिंग केस कसन म्हळ्यार आमगेले ते कडेन नॉर्थ कॅनरा सायडार तूं एक तो गार्ड सेक्युरिटी गार्ड कंस्ट्रक्शन जाता आशिल्लें बिल्डिंगांतू थंय तो रात्री सुमार समय दुखून कंस्ट्रक्शन बंद आशिल्लें थंय सो हाका ते सेक्युरिटी गार्ड दवरलेले तो ते एक माळे मेट्ट कोण दवरला ते हाफ ऑफ द पोर्शन इज क्लोज्ड म्हणून ती बांदल्या हाफ ओपन आसा सो थंय एक तो वर्गून बैसून जेवण करता आशिल्लें रात्री थंय हार्ट अटॅक आयिल्ले चाच्या पुरताका सो थंय उदका बाटली ओपन करून दवरलेले जेवणा बसतना करच्याक ते मोस्टली तो पालकट मणे घालून बशिल्लो ते मोरन ताण पडतना ते बॉटल लागून बॉटलाची उद्दा पडला थंय मात ते भायर येवन ओपन एरान तसं सो थंय रण वत सो ते अप्पर पोर्शन मम्मीफाय जाला लोअर पोर्शन आमगेला बॉडी हाण दितना आमकां मात दिवन हे तद्विरुद्ध आशिल्लें वातावरणांत एक बॉडीन 2 पार्ट कशी जाल्ल्या म्हणून आमी सांगलें पोलिसांच्यांक आमकां क्रायम सीन पळोवका इता म्हळ्यार आमगे अंदाज जाता ना कशी जावन आसच्या पुरो म्हणून ते तसल मरण आनी जाल जाता तांणी सील करता ती थंय कोणें वचचें ना येवचें ना म्हणून तशी आसता ते क्रायम सीन सो आमी पळयल्यार आमकां कळ्ळें ते अप्पर पोर्शन ताणें पडलेलें अशी भायर पडलेलें निमित्त वताक अप्पर पोर्शन मम्मीफाय जाला सकयल ते उदका बाटली आशिल्ली थंड आशिल्ले कूल आशिल्ले वारी गूण आशिल्ले सो सकलचे पोर्शन एडिपोसियर जाला सो टायमिंग सेम दोन एकाय जावची टायमिंग सेम बट तद्विरुद्ध वातावरण जावका ते तागेले उदका बॉटलान केल्ले आनी ते सावटेन केल्ले ते सो तशें ताका ते डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल रेग्युलर जाल्यार तशी जाता वयलची कुशील जाता एक टू मच ऑफ शेड आसा म्हूण जाल्यार सावट आसा म्हूण जाल्यार एडिपोसियर जाता ना हांवें मम्मीफाय जाता बॉडी आतां एक विंगड एक स्लाइड आसा पळया तांतू एक पीट बॉगांतू
ते फर्स्ट वन पीठ बॉग मला कसन म्हळ्यारी तुमगेल ते वय नाही वल्ली माती अशी कडे नईंच लागीचे नी पळय ते तुमगेल कसन ते म्हणता ती वणतीरनी पावसाडीक येत पळय पामाजी ते पामाजी येईल तसल नालस म्हणजे ताका पीठ बॉग म्हणतात ती तसल कडेन ह्या मनशाक रिकवर जाल 3500 years old बॉडी ते पण ताजे फेशियल फीचर्स कितले क्लीन आस पळय तेंची म्हणतात कळटा पुरा कळटा एवरी सिंगल लाईन बॉडी रशिल्ले पुरो ते प्रिजर्व जाता बॉडी तशींच तिचेल्ली पळय 7 वर्सां नंतर ते ग्रेव शिफ्ट करूक ओपन करतना आवसू शॉक तिगेल ಮತ್ತೆ ಕೇಸು आणि तीन मरतना तिगेल पळय अम्माल चित्र अम्मा ती अम्मा नाशी निद्दना म्हणून सांगून सकल एक फोटो पळय ते फोटो पळयला कळटा ते नवे नाही म्हणून ओल्ड फोटो म्हणून सो ते थंय ते क्लेचे हे आशिल्ले सीपेज आशिल्ले सो ते सीपेजा निमित्त तिगेल बॉडी प्रिजर्व जाला 7 वर्षानंतर काढताना मरताना कशें ते डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल थिंग एक मम्मीफाय जाता एक एडिपोसियर जाता सो तेजोन फीचर्स ताके इंजुरी कसन आशिल्ले पूरा प्रिजर्व जाता तशें आमकां मस्त बेनिफिट आसता तसल निमित्त तसल बॉडीज या पूरा कडेन जायना म्हणून हांव लेखता पूरा कडेन जायना ते मस्त थंड स्नो आनी अशेच कडेन स्मॉल तशी आसता बॉडी एक चूर वायट ताका एडिपोसियर म्हणचे ते इवन समटायम्स कसं जाता म्हळ्यार एडिपोसियर डिसइंटिग्रेट जावन जावचे कोल्ड तुम्ही स्नो आशिल कडेन म्हणला मग ते प्रिजर्व जाता आता आमी मडी कोल्ड चेंबरांत दवरता शीतलांत दवरता तांकां तशी व्हरता ते काडले जाता मात्र फास्ट जाता काडटा तूं भायर हाडून केलें जाता ना फास्ट जाता वग्गी जाता पुरा प्रोसेस वग्गी जाता सो एज इट इज आमी तो फ्रिजान तूं टोमॅटो 1 महिना दवरल्यार वायट जाना एडवर्टाइजमेंट येता मू 1 महिना 30 दिन पहला टमाटर तशी प्रिजर्व जावन आसता कसं नाही जायना सो एक मनीस निद्दला म्हणून दिसता आता असल पुरा एक चित्र पळयतना बायलमनीशी या स्त्री मस्त मृदू हृदयी सौम्य स्वभावाची नतल्यारी अधीर वग्गी जत्ता ती वग्गी भयीन जत्ता प्रमाण म्हणटाची तशें आसतना तुम्ही असल एक सब्जेक्ट घेवन तांतू तितली नमनेची एक विशेष परिणती घेतिले त्या कशी तुम्ही म्हाका केन्ना निमगेता ती म्हण राखून बशिल्ला इता म्हळ्यार सहज जावन आमी गेल खंयचे रिलेटिव्जांक सांगले सतन फर्स्ट कसले गो तुका बाळंतिरात जावचें जाय न्ही वे एक चेडूवाल डॉक्टर जावचें जाय न्ही वे हें कसलें घेतलें म्हाका फुडें दुखून एक क्रायम सॉल्विंग इंट्रस्ट एक्चुली सांगच्या गेल्यार हांव म्हगेले दुवे केन्नाय सांगते म्हाका एक जोर इंट्रस्ट आशिल्लें केलोपंत म्हाका टिचर जावका म्हूण आश आशिल्ली केलोपंत म्हाका लॉयर जावका म्हूण आश आशिल्ली केलोपंत एक क्रायम सॉल्व करका म्हूण आश आशिल्ली नाव आय एम एवरीथिंग आय एम अ टीचर आय नो लॉ अँड आय कॅन इन्वेस्टिगेट सो इन अ सॉर्ट ऑफ वे म्हगेले पुरा ड्रिम्स बदल जाल्ल्या वरी आसा बट एक कसन म्हळ्यार म्हाका डे 1 दुखून MBBS ती सेकंड इयरांत येते फॉरेन्सिक मेडिसिन त्या दीस दुखून म्हाका एक जोर मना आशिल्लें म्हाका आनी ह्या फिल्डांत वचूं का आनी तुमी म्हणल्या बरी CID पोलीस आमगेले हायट उणें सो नेक्स्ट इन बेस्ट इज डॉक्टर सोळंकी सो तशें त्या एक फिल्डांत वचका म्हण जोर इंट्रस्ट आशिल्लें मस्त जनां निमगेला म्हाका एक मडी पळोवन तुका भयंकर ना रात्री न्हीद पडतवे जेवण करूं जेतवे येस फस्ट इनिशियल एक फ्यू डेज म्हाका थोडे तोंदरे जाल्ला बट नाव it doesn't make any difference doesn't make एशेलारी खंयचेय एक काम दादल्याक बायलेक म्हण ना म्हण तुमी चिताक साक्षी खंडित इता म्हळ्यार हांव हे कोर्स करतना 25 वर्सां फुडें हे कोर्स करतना सगळे भारतांतू एक 8 जो 10 बायल मनशां आशिल्ले ह्या फिल्डांतू तांतू हांव एकली आत्ता भोरन गेलेंची एवरी वुमन इज नाव इंटरेस्टेड इन फॉरेन चांग विषय खंडित आमगेल बेल्टांतू कितले की जाण आसा प्रति एक कॉलेजांत एक क्लास म्हणल्यार बरी आसा हांगा आमगेल बेल्टांतू सो तशें जावन म्हगेल्या डिपार्टमेंटांतू आमी दोग जणी बायल मनशाची सो तशें जावन ते आत्तां पुरा बायल मनशांक कळ्ळां की दिस इज नॉट अ मेन्स डिपार्टमेंट म्हणून तशें जावन वी विमेन हॅव टेकन अप दिस व्हेरी गुड येस डेफिनेटली अँड आय विल इन्स्पायर अदर लेडीज हू आर इंटरेस्टेड to take up undoubtedly तशी तुम्ही तावळी चिकेतावळी मॅगट्सा विषयी म्हळ्यार कीड उजेवचे विषय सांगले ताचे आता लाईफ सायकलाचे सीड आय मीन स्लाइड आमगेले वय आता हांव तुमकां म्हणलें ग्रीन बॉटल म्हणून हे ग्रीन बॉटल म्हळ्यार पळय ते मूस आसा पळय चिके होड तो वयलचे रेग्युलर मूस आमी पळयला हांगा मेळटा तेंचे हे लोकॅलिटींतू हे कॉमन ग्रीन बॉटल कॉमन आतां कशें जाता म्हळ्यार ग्रीन बॉटल एक मड इजल जाता ना मड आसा पळय
मडे जावका म्हणना कसले एक अस्थिर वस्तू मेळ्ळी म्हूण जाल्यार ताका ते वत्ता विदीन 18 hours मोट्ट दवरता ताजेर आमकां दिसना ते दोळ्याक मोट्टो सन 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 मोट्ट पण तशी ट्रान्सपरंट आसता ते मोट्टो विदीन नेक्स्ट 12 hours मॅगेट्स जाता ते कीड येता तेच्या म्हणलं तुमकां आमी ऑटोप्सी करता करता आसतना हांव ते तांतू मात तांतू कीड पळयलो तितले म्हळ्यार ते प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट जावन आशिल्लें सो ते कीड नांव किडाच कसं काम म्हळ्यार ताका मॅगेट्स म्हणटा ती ते किडाच काम कसं म्हळ्यार इट्स खावचे मडी खावचे होड जावचे मडी खावचे होड जावचे आणि मड होड जालसतना ते एक स्वता एक गूड सो ते आमगेले सिल्क वर्मनी करता पण कुकून म्हणटा ताका कुकून तशी एक कुकूनशे जाता ताका आमी प्युपा म्हणटा ती ताका ते शेल्लसे आसता ताजे नंतर सान एक प्राणी नेक्स्ट एक 4-5 दिसा नंतर ककून जाता ताजे 4-5 दिसा नंतर ते भायर येता हळदुवें दिसता पळय ते ताजी सान हे लार्वा ते भायर येता नाव आतां ते कशें जाता म्हळ्यार आमकां आतां ते ग्रीन बॉटल म्हूण कळ्ळी सतना आमकां गोत आसा 12 hours म्हळ्यार एक दीस जातर 4 दीस जातर ಒಟ್ಟಿಗೆ 9 दीस जाल्ले म्हणून बट ಕೆಲವೊಂದು कसं जाता आमी ऑटोप्सी पळयतना किडो येस प्युपा येस ताजेर तुका कसं म्हळ्यार एक सायकल कंप्लीट जावन सेकंड पक्षीन मोट्ट दवरल्या सो तशें मिन्स 9 दीस प्लस 4 दीस सो 13 दीस जाल्ला मोर न्हू म्हणून तशी आमी लॅक घालता ती कशी म्हणून सांग आनीक नानातले ताका विंगड खंयचेय रितीर आमकां सांगू जायना खाली आमी कीड पळयता 2 दीस जाले मरे मोर न्हू म्हूण सांगू जायना ते प्युपा वरेन सोदूक आमी प्युपा मेळ्ळी म्हूण जाल्यार फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट जाला म्हणून ताजे नंतरचे के कश्ट जाता सेकंड जनरेशन की फर्स्ट जनरेशन प्युपा म्हूण सोदूच्या कश्ट जाता सो ताजे नंतर मागीर आमगेला विंगड सोर्सेस आसता ती पळोवच्याक विंगड मेथड आसाची पळोवच्याक आनी त्या बॉडीर कसं चेंजीस आशिल्ले कितले दीस फूड ते वेदर तशें आशिल्ले त्या पुरो आमी तेवूय एनालिसीस करतात वेदर एनालिसीस करून तेवूय करचे चान्सीस आसा सो बट हाजे निमित्त आमकां नॉट ओन्ली फर्स्ट जनरेशन इवन सेकंड जनरेशन ते आमी फायंड आउट करूं चान्सीस आतां एक मनीस बुड्डून मरता म्हूण जाल्यार म्हळ्यार ते बुडतना कसो पुरो जाता ओके बुडतना मेन कसं म्हळ्यार ताका स्विमींग येवचें आनी स्विमींग येनाशें आसचें स्विमींग येतल्याक थोडे वेळ थंय तो हातपाय मारता तागेल्या आंगात त्राण आसचे ते दळटाय बट एक कसं म्हळ्यार तो पडलोलो म्हण एक भंया निमित्त तागेल्या आंगात त्राण उणी जाता सो ते हातपाय मारचे मस्त वेळ ताका न्हंयनातले सहज जावन ताणें उदका उड्डून पोवील जाल्यार ताका चिके चड डिस्टन्स ते पोवेन तशिल्ले हांगा हातपाय मारू सुर करतना मागीर ते आयास जावन तो बुडतना कसं जाता म्हळ्यार फर्स्ट कसं म्हळ्यार तो भितर वता भितर गेल जाता तागेल्या आंगांत वारस ऑलरेडी श्वासांतू सो बुडकानी भायर येता बियोयन्सीन बट वयर येता आनी भयल निमित्त उदक पिता उदक पिल जाता आपास सकल वता जडावणेक थोडे वारस थोडे वयर येता फुल्ल वयर येना थोडे आपास उसर घेवच्या पळयता वार घेवच्या पळयता उदक वता ते 3-4 पंत जाता श्वासकोशांत उदक भरता तेन्ना मनांतू आंगांतू पुरा नमनाचे एक हें तुमगेले एन्झायम्स पुरा रिलीज जाता सो ते कसं जाता म्हळ्यार ते फियर एड्रिनालिन रश म्हणटात ताका ते एड्रिनालिन रश जाले जाता ते फायट करून ताकद दिता बट बियॉन्ड अ पॉयंट हीज ऑक्सिजन ना जाले जाता ब्रेन डेड जाता ब्रेन डेड जाल्यार ऑल द ऑर्गन्स विल डाय सो दॅट्स वॉट 4 to 5 minutes आफ्टर दॅट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेव त्या मनशाक अर्ध भंयाना तो अर्ध जीव थंय जाता तेद भितर ताका रक्षण केलें म्हूण जाल्यार 4-5 मिनिट भितर ताका वांचुचें साध्य आसा ना म्हूण जाल्यार तो जिवंत आशिल्लो म्हणल्यार ताका वांचुचें साध्य ब्रेन डेड जावन जाल्यार मागीर तो एक व्हेजिटेबल्स हेंची ताका कोमा गेला म्हणटा पळय तेंची ब्रेन डेड जाला ताका भायर येवचें साध्य ना तांतू दुखून बट तागेले फंक्शन्स पुरो चलतास विंगड मेन फंक्शन जावचे ते श्वासकोशाचे एक एरिया आसा मिड ब्रेन त्या एरिया चलतास चालू आसा थोड्यांची बट तागेले कसं प्रेजर मेन ब्रेन फंक्शन्स पुरा कसं मेल्ला सो तेज्यान ही इज गॉन इन टू कोमा इज ब्रेन डेड म्हणटा ती ताका PVS पर्सिस्टंट वेजिटेटिव्ह स्टेट म्हळ्यार तो कोमा गेला म्हणटा ती सो तसल निमित्त त्या मनशान वांचून कसं नाही करचें तसल जायना सो तसल तेन्ना आमी तांगेले ते एंड ऑफ लायफ पॉलिसी म्हूण आसा आमी फॉरेन्सिक्सार इनवॉल्व डोनेट करचें एक डोनेट करचें आनी एक कसं म्हळ्यार आतां केलो जेन्ना क्रिटिकल सिच्युएशनांत आसता ती हाडटने तांकां ते वेंटिलेटरार घालला काडच्या मन येना अम्मा भाऊ बामणू बायल कसं करचें कितले दीस आतां
नुता काय ना ते 1000 कटल्यान खर्चच एक दिसाचे व्हेंटिलेटराचे तेन कसं करचे काडची काडल्यार म्हाका अयो तू तितलो अर्जंट केल्ली मू आनी एक दीस देवन पळयत आशिल मू म्हळ्यार मना खात्ता तेन्ना आमगेले एंड ऑफ लायफ पॉलिसी म्हूण आसा ते KMCन तूं व्हेरी व्हेरी प्रॉमिनंटली तांणी काण घेतला ते तांत एक फॉरेन्सिक एक्सपर्टय तांगेलो टिमांत आसा आमी पुरा सिच्युएशन्स तांकां तयसून दिवं न्हू तांकां एक धैर्य दिता ती तुमी कसं न्ही आनी 10 दीस दवरल्यार कसं न्ही 7 दिना तूं सो तुमी तुमगे खर्च वाडतविना इट इज टाइम to remove the person from ventilator, send the person away. सोड दिया त्यांनी तक्का म्हणून तशी म्हणजे चांग मरण जालना आणि कसं नाही करची तशी ना सो यू कॅन एंड दॅट लाईफ म्हणून जाय म्हणून उतरची इथं म्हणजे ताय पळय मनशा आमकां कळनात मोगू रीण काणू करतात ह्या करतात मागीर आमी नव्हते बोरका ते मनशाक सूख मेळतवे मेल्लेला काही सूख मेळ्यो मिगेल निमी तितले कश्ट केल्ले म्हणून ते आत्मेक तडप तशें एंड ऑफ लायफ पॉलिसी म्हणून आमी प्रत्येक आस्पत्रेच्यान एक ते का म्हणून हांव एक विनंती करता तुमची मुलाक इथं म्हळ्यार प्रत्येक जनसामान्यांक एक सहाय मेळटा आमगेले कॉमन मॅनाक तांकां मस्त सहाय मेळटा म्हळ्यार नातलेरी ते उद्विग्नान तूं कसं करचें त्या टायमार ह्यो कोणूय जो आमकां म्हण डॉक्टर भित्ता अयो हांव काडी म्हणलें मागीर पांय कसं न्ही जो जाल्यार मिगेल निमित्त म्हूण मागेल दोश येता म्हाका हें करतात सो तुमी डिसिजन घेयात ती म्हूण सर तेत न्हय एंड ऑफ लायफ पॉलिसी आयली म्हणजे जाल्यार तांत एक टीम आसा ते तांत एक पेन क्लिनीक तांणी तांगेले तुमगेले टर्मिनल इलनेस पळयतले तसो डॉक्टर्स आसा ती एक फॉरेन्सिक एक्सपर्ट आसा ते केस फायल तुमी पेटोवन दिली म्हणजे जाल्यार ते तुमगेले आस्पत्रे जावका म्हूण ना खंयचे आस्पत्रे आसा पळय ते फायल पेटोवन दिल्यार तांणी हेल्प करतात तुमकां डिसिजन घेवच्याक पार्टीच्यांक विवर्स येतात ती कावन्सिलींग करून अर्थयस येतात तांकां सो तेजे निमित्त मस्त सहाय जाता जनसामान्यांक तशीच आत्या तो मोर न्हू ताका उदकाक लागी न्ही उदका पोण मेल लागी म्हूण कशें कळटा आतां पळय आतां हांव म्हणलो तुमकां दिवश मारून उडयता पळय उदकांत आतां हांव म्हणलो तुमकां बुडली सत्ताना तो उदक येता ते उदक श्वासकोशांत वता पोटांतूय वता वयवा म्हळ्यार गिळटा बट मरणानंतर पळय रे पॅसिवली श्वासकोशांत उदक वचचा पुरो म्हळ्यार ते हें आसना उदका वाट सोदून वता ते उदक भितर बट पोटा वचचे ना बच्चा ना इथं मैं पोटा गिळका एपिग्लॉटिस बंद करता बंद असतं ना श्वास आमगे रेग्युलरली आम्ही कसं नसतं श्वास घेवचे खातीर ते पोट एपिग्लॉटिस केन्नाय बंद असता खावचे टायमार पण आम्ही एक फ्यू सेकंड्साक खांगता ना ओपन जाता आम्ही श्वास रबयता ऑटोमॅटिक नॅचरल ते बंद जाता हे ओपन जाता सो ते जेवण सहज जेवण असतं ना ते बंद असता सो तश जेवण कसं जाता म्हळ्यार उदक वच्चे ना पॅसिवली वच्चे ना खंय जाग आसता थंय मात्र वता ओपन करून वच्चे ना सो ते जेवण पोटा उदक मेळना आनी कसं म्हळ्यार उदकांत एक क्रीम आसता मायक्रोस्कोपिक युनिसेल्युलर डायटम्स नाव आतां कसं जाता फ्री फ्लोटिंग बॉडीज आतां सर्वेसामान्य खंयचेय उदकांत आसता ते आतां ते उदक ताणें पाडयलेलें उदक ताणें मडी घालेलें उदकांत तागेल सोर्स ऑफ ड्रिंकींग वॉटर जाल्यार तागेल जीव देहांत आसता ऑलरेडी ते डायटम्स बट तेत नाही कसं म्हळ्यार बोन मॅरो थंय गेला म्हूण जाल्यार देन इट इज वायल ही वॉज अलायव म्हळ्यार ते सर्क्युलेशन जाता आशिल्लें ताणें मरतना बट इफ ही इज ऑलरेडी डेड then you will not find those diatoms in the bone marrow, in the liver. So the circulation and the रगत खंय खंय वता पळय थंय थंय पुरा ते डायटम्स मेळ्ळी म्हूण जाल्यार तो जिवंत आशिल्लो ताजी वट्टू श्वासकोशांत ताणें वांचून आसतना एक फ्रॉथ म्हूण क्रिएट जाता आतां आमी एक मिक्सीन तूं उदक घालून ज्या खाली उदक घालून गुर्र केल्यार फेंड येना ते फेंड येता तोंडा दुखून नांका दुखून एकय ना हांवें भायर येयनी ओपन करतना आमकां श्वासकोशांत उदक भरलेलें मात न्ही तातूंत फेंडू येता कट करतना तेन्ना आमकां कळटा जिवंत आशिल्लें तेन्ना मरतना म्हूण सो तो जिवंत आसतना उदका पडलेलो मारून उदका पडलेलो न्ही तो म्हूण तशी सो ते वेरियस फायंडिंग्स आसा आनीक पॅसिव जावन उदक गेलेलें डीप सेल्सांत वच्चे ना ब्रोंकियोल्स एल्व्युलर सेल्स म्हूण आसा डीप तंतू मेळ्ळी म्हूण जाल्यार आमकां तेन्ना तो श्वासकोश जिवंत आशिल्लो ताणें श्वास घेतला उदका पडले नंतर म्हळ्यार आमकां कळटा तशी एक एक्झाम्पल तशी विंगड टायप ऑफ डेथ तांतू विंगड फायंडिंग्स आमकां सांगता ती आतां एक एक्सिडेंट जाता न्ही तशीची तो मनीस क्रॉस करतना ताका लागले म्हूण तो कोलॅप्स ताका हार्ट अटॅक येवन तो पोवन आसच्या पुरो ताजे वयर बॉडी वेहिकल वचून आसच्या पुरो बट एक्सिडेंट म्हूण पळयलेल्यांक एक्सिडेंट म्हूण दिसता तेन्ना आमकां सांगच्या कळटा ताका म्हणचे मरणोत्तर परीक्षा करपाची म्हूण मरणोत्तर कळटा तो हार्ट अटॅक जावन मेलो की ना म्हूण जाल्यार पाप ड्रायव्हराक शिक्षकी नुताची सो तशें जावन ताजे खातीर मरणोत्तर परीक्षा केल्यार हें पुरा क्लियर जाता आमकां सहज जावन कसं गेलेलें पूण करेक्ट जावन कळटा तशीच हे
फूड आहे आता इजिप्टांत न्ही पळयलें मम्मिफिकेशन म्हणूच एक प्रोसेस Process आसा मम्मीज करचे वय, म्हणून वय. त्या प्रोसेस आत्ता यूज करून प्रिझर्व करून प्रजती बॉडी करता ती बट लाभ कसं नसता तो लाभ कसं नाही ना फुडली कालांत म्हळ्यार तांके कशिल्ले तो उठान येता वय, वय, मुखारी तो शोन तागेल उठता गेल जावं काशिल सामान आनी पुरो दवरता ती म्हणून बट आतां तसल कसं नाही आमी आतां प्रिजर्व करता ते आमगे मेडिकल कॉलेजांत प्रिजर्व करता ती बट ते आमी एक केमिकल घालून प्रिजर्व करचे वय, formalin ताका एम्बामिंग म्हणटा हा, ती हा, वय हा, तसं तांतू मस्त नमुने फ्लुइड्स आसा खाली फॉर्मॅलिन न्ही विंगड सुमार न्ही नमुने केमिकल्स आनी पुरो घाल न्हू मनशाल नरां दुखूनची पंपान आमी इंजेक्ट करता ती एक पंत ते घाल्ली तरी ते एक राखूड जाता अंग ताजे नंतर प्रिजर्व करून दवरचे फॉर्मॅलिन फॉर्मॅलिन टँक म्हण आसता तांतू प्रिजर्व करून दवरता ती ते कसं लाग म्हळ्यार मुखार चेडवा शिकच्याक ओपन करून ते खंय नर आसा खंय कसं मास आसा खंयची हाड कशी सिच्युएशन आसा ते शिकोवच्याक तांकां आमकां उपयोगा पडटा नानातले खंयच्याय उपयोगाक कसले पण अगत्य पण नाही म्हळ्यार ह्या पुरा हांव कसं कशी क्वेश्चन निमगूच म्हळ्यार एक सिरियल हांव पळयलेलें आशिल्लें तांतू ताण तशी एम्बामिंग कोर न्हू घरांत दवरचे मड्याक मागीर एक एक पार्ट कट करून थंय 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 उडोवचे ते केस जाल्ली मू आतां रिसंटली तसलेची नॉर्थान तो ते एक बारी फेमस जाता तसं वेळ हांव Sandro. नाही सँड्रो न्ही आमगेले आफ्ताब श्रद्धा केस म्हणून बट हांव ताजे वयर कमेंट करूं वचचें ना म्हळ्यार एम्साच्यान ते ऑटॉप्सी केला बट येस केलो जनाक ते मानसिक एक हे असतं तांगेले क्रूरते असतं ते तांगेले ते सहज जावन येवते ताका कसं की प्रॉब्लम असून ताणें तशी बिहेव करचे मारन काणू ते तोट्ट्यान तांणी प्रगान फ्रिजरा दवरनू मागीर ಸ್ವಲ್ಪ केलो जन तशी दवरून घेता ती म्हळ्यार मिगेल प्रितीचे म्हूण तशी दवरून घेता ती केलो जन हे म्हाका उपद्रव दिलेला तू कशी नमुन्याची करता पळय म्हूण सांगून तशी करतली आसाची एक नमुन्याचे एक विकार मनस्थिती आशिल्ल्या विकृत मनस्थिती आशिल्ल्या ना ते परत तशी करता ती कुडकी करून खंय खंय सांपूड येता कोण म्हूण कळूनच कोण केलें म्हूण कळूनच म्हूण सांगून ते बट तुमी आतां एक सँड्रो रवी म्हणलें सँड्रो रवी इज अन इंट्रस्टिंग थिंग तुमकां गोतशा पुरो सँड्रो रवी ते टीव्हीर आयला तो यंग आशिल्लो फोटोज आसूचे तांगेल्या पोलिसांचे लागीं बट आत तो एक नमुने अशी जावन बोळ मात्ते जावन मांतार जाल्ला तर कशें ताणें आयडेंटिफाय केलो तो दॅट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड दॅट इट सेल्फ इज अ बीग एरिया मे बी समटायम आनेक पण केन्नाय जो चान्स मेळ्ळ्यार हांव तुमगेल्या सांगता ते दॅट इज अनदर ते विधी विज्ञान तसलें परत ते पुरो आयडी घेवन मेडिसीन अँड विधी विज्ञान फॉरेन्सिक सायन्स आणि फॉरेन्सिक मेडिसिन ते कंबायन करून एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून आसता तांतू विंगड नमुने रे आमी आयडेंटिफाय करतात वय सो दॅट इज अ टोटली अ डिफरंट एरिया आज आमी उरलेले बरी मरणोत्तर मात्र आमगेले एक टिप ऑफ एन आयसबर्ग म्हणटा पळय आमी करची कामांतू एक दिसची तसल काम या तितलेची ताजी वैरी सुमार सकट आसा त्याची आता आमगेले उलयत उलयताची एक घंटा कशी जल्ली म्हणून आमकां कळ्ळी आमगेला प्रश्नाचे सरमाले असं म्हणत तशें आमी हें मुखार सोन आमगेला अनेक एक उपाख्यान कोरया म्हण हांव लेखता खंडित जनाक सहाय जाता म्हण जाल्यार एक जनाक एक ताजी बगे तिळवळीक येता म्हण जाल्यार एनी टायम केन्नाय हांव रेडी आसा हेल्प करूंक तशें आमी अनेक एक उपाख्यान कोरून आमगेले मुखावेल प्रश्न म्हळ्यार तितले प्रश्न आसात दुसरी उपाख्यानाक कशें म्हणल्यार एक दोन प्रश्न 4-5 प्रश्न म्हणून हे तशें अर्धा पाशी चड प्रश्नांक बाकी वरला तशें हांव लेखता अनेक एक उपाख्यान कोरून आमी आमगेले विक्षकांक हाजे विशयी अधिक माहिती दिवका म्हणून हांव लेखता खंडित इतले वेळू मरणोत्तर मेडिकल जस्टिस म्हणल्यार विशयारी आमकां माहिती दिले डॉक्टर वृंदा भट कामत हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद मॅडम थँक्यू तशीच आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी विक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून मागता खंडित सगळ्याक देव बरें करो